मुझसे आसरा तू मुझसे रागना तू मुझसे मोहित तू मुझसे संगत म्हणूया तू मुझसे आसरा तू मुझसे रागना तू मुझसे मोहित तू मुझसे सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिवितां तुझे रूपोळें सोदता सगळ्या सक्तेन तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिवितां तुझे रूपोळें सोदता सगळ्या सक्तेन तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेसू सगळा हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा so glory tumu sopusona tumu cikgupit suar tumu sote tumu so glory tumu sobusona tumu cikgupit suar tumu sote सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिवितां तुझे रूपोळें सोदता सगळ्या सक्तेन तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा परत आमी म्हणया सोम्या हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेजू क्रिस्त आमचो सोडवोंदार जेजू क्रिस्त आमचो मेसिया
जेजू क्रिस्त आमचो कोरो देव ह्या पवित्र उंड्यांत ह्या पवित्र साक्रामेंतांत तो आज आमकां मेळोंक आयला. हाच्या हजारपणांत आमी तिंबियांनी पडल्या. ताका आमी सश्टंग नमस्कार करया. ताका आमी अर्गा होगलाप दिया. ताका आमी वाखणया. तो आमचो व्हडतो देव. त्या देवा वरवीं दुसरो देव आमच्या जिवितांत ना. त्या सोम्याचें मुखामोळ त्या सोम्याचें रूपणें आमकां पळोवंक केदें व्हरतें बाग आमचें. इजेया प्रवादीचें पुस्तक अध्याय 6:8 इजेया म्हणटा आपले सोम्या हांव हांगा आसा. आज आमी तेच सोम्याची जोर विंचून काडल्ली सोम्या समोर आसा. संवसाराचे स्थापने आदींच देवान आमकां हर एकल्याक विंचलां. ताचे समोर पवित्र भाग्यवंत आनी काताबीन जावन आमी जिवोवच्याक. त्या सोम्या जेजूक आमी परत हरसिया. ताका आमी वाखणया. तो आमकां गटाय दिता. तो आमकां कुरपेन भरता. तो आमकां धैर्यान भरता. तो आमकां राखता आनी सांबाळटा. त्या जेजूक आमी परत सांगया सोम्या हांव आज आयलां. सोम्या तुज्या पांया तळा हांव आसा. सोम्या हांव तुजे समोर आसा. तुज्या समकार आसा. परत व्हड्या ताळ्यान खऱ्या मोनान खऱ्या काळजान आमी म्हणया तूं म्हजो सोडवोनदार. तूं म्हजो शिकोवणदार. तूं म्हजी गटाय आनी तूं म्हजो देव. तूं म्हजो सोडवोनदार. तूं म्हजो शिकोवणदार. तूं म्हजो गटाय. तूं म्हजी गटाय. तूं म्हजो देव. तूं म्हजो देव. परत आमी गावया. तूं म्हजो सोडवोनदार. तूं म्हजो शिकोवणदार. तूं म्हजी गटाय. तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजान खऱ्या मोनान सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता. सगळ्या जिवितांत तुजे रूपोळें जगता. सगळ्या सक्तीन तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा. हांगा हांव आसा जेजू. हांगा हांव आसा जेजू. आमी व्हडा भावार्थान हांगा हांव आसा जेजू. हांगा हांव आसा. हातो बारून परत गावया. हांगा हांव आसा जेजू. हांगा हांव आसा जेजू. हांगा हांव आसा जेजू. हांगा हांव आसा. दोन्ही हात आमच्या काळजाचेर आमी दवरया. जेजू आमचो मोग करता. देखून ताणें आज आमकां ह्या पवित्र तळार आपोवन हाडलां. इजेया प्रवादी अध्याय 40:8-15 एक आवय विसरत तरी हांव तुका विसरचो ना. पळया सोमी देव आमचो कितलो मोग करता. आमचो हर एकल्यांचो तो मोग करता. तो हर एकल्याक आमकां जाणा. आज आमी सोम्याक म्हणूंक जाय सोम्या हांव तुजो मोग करता. तूं एकलो मात्र म्हाका पुरो. तुजे वेणें दुसरें कितेंच नाका. आमचे खातीर जीव दिल्लो आमचो बरो गोवळी तो जेजू आमकां हर एकल्यांक तो जाणा. तो आमकां आमच्या नांवान तो वळखता. तो आमकां आयकता. तो आमचे लागीं उलयता. तो आज आमकां पळयता. तो आमकां आज विशेव दिता. आमी सोम्याची जावया. सोम्या तुजे थंय हांव एक व्हरतां.
सोम्या तुजो मोग म्हज्या जिवितान अनुभव करूंक म्हाका तूं शिकय. खऱ्या मोणांत खऱ्या काळजान सोम्याक आमी म्हणया, जेजू हांव तुजो मोग करता. जेजू आमकां म्हणटा, तुजो हांव मोग करता. तसो सोम्याचो मोग आमी बघून, सोम्याच्या हजरपणांत बघून परत आमी गावया. तुमचो म्हजो सोम्या गोवळी, तूं आमकां सांबाळटाय, तूं आमकां राखताय, तूं केदींच आमकां तुज्या वेंगेन तावन आमकां पयस करिनाय. सदांच तूं आमकां नांवांत आपयताय. त्या बऱ्या गोवल्याक, आमच्या बुजवणदाराक, आमच्या देवाक परत आमी गावया. तूंच म्हजो गोवळी, तूंच म्हजो बुजवणदार. तूंच म्हजो गोवळी, तूं म्हजो बुजवणदार. तूंच म्हजी गोपी सुवात, तूं म्हजी गोपी सुवात. तुमचो म्हजो देव, तूं म्हजो देव. परत आमी गावया व्हडा पावर्तान, व्हडा सक्तीन. तूं म्हजो गोवळी, तूं म्हजो बुजवणदार. तूं म्हजी गोपी सुवात. तूं म्हजो देव. परत सगळ्या काळजान आराधन करया. सगळ्या काळजान तुका आराधन करता. सगळ्या जिवितांत तुजे रूप पळोवंक सोदता. सगळ्या सक्तीन तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा, सोम्याक म्हणया, हांगा हांव आसा जेजू. हांगा हांव आसा जेजू. हांगा हांव आसा जेजू. हांगा हांव आसा. हांगा आसा सोम्या म्हणून गावया. हांगा हांव आसा जेजू. हांगा हांव आसा जेजू. हांगा हांव आसा जेजू. हांगा हांव आसा. हांगा हांव आसा. हांगा हांव आसा. आमची जबाब जावं दी. मान आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. मान आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा. मान आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. जेजू म्हज्या मोगा आनी जिवा. मान आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. जेजू देवाच्या पुता. मान आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. म्हज्या राया आनी म्हज्या इश्टा. मान आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. जेजू म्हज्या राखणदारा आनी सांबाळणारा. मान आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. जेजू म्हज्या उजवाडा आनी तारोकार. मान आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. जेजू म्हज्या बोगसाणेच्या दातारा. मान आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. जेजू काकुळतीच्या सागोरा. मान आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. जेजू म्हाका गुण करच्या वैजा. मान आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. जेजू सासनाच्या जिविताची वाट. मान आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या हातोबान म्हणया, अर्गा होगलाप तुका सोम्या जेजू. अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू. वंदन तुका सोम्या जेजू. वंदन तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू. होगलीक तुका सोम्या जेजू. होगलीक तुका सोम्या जेजू. वाकणी तुका सोम्या जेजू. वाकणी तुका सोम्या जेजू. होसान्ना तुका सोम्या जेजू. होसान्ना तुका सोम्या जेजू. मौनपणे आमची दिश्ट साक्रामेंतांत असल्या जेजूचेर आमी कोंसोवया. आज आमी ह्या आराधना वेळार नियाळ करूंक येता. हांव आमच्या जिवितांत संतोष भरीत आमी जावंक जाय. तो संतोष, खरोच संतोष आमकां जेजूतान मात मेळटा.
तो संतोष जेजू आज आमकां हर एकल्यांक हांगा आयिल्ल्यांक जेजू लाभयता. आमची दिश्ट सोम्याचेर कोसोवया 2 मिनटां भर मौनपणी जेजूक आमी आराधन करया. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी जेजूच्या हजरपणांत आसा. आमकां रुसुल्लो सदांच आमकां पोचसो आमकां सांबाळच्या देवा समोर आज आमी दिंब्यांनी आसा. जेजू मोगाळा, उंड्या रुपार तूं कोरूस हजर आसाय म्हूण नीज भावार्थांत आमी पातयेता. तूं कोरूस नीज देव, नीज सोमी आनी सोडवोनदान म्हूण पातयेता. आमकां तूं पळयत आसाय. तूं जावन आसाय जिविताची झर. तुजे लागीं येतलो केदींच ताण येवचो ना, केदींच भुकें येवचो ना म्हूण तुवें म्हळाय. सोम्या आमी आज आत्मीक रितीन गूण जावंक आशेता. तुजी कृपा आमचेर तूं वोत आनी आमकां तुजे थंय एकवटान सांबाळ. आमेन. देवाचें उतर आमी आज नियाळ करूंक वेता आसतना ह्या सगळ्या नियाळांत आमी आज आमचें जिवीत कशें संतोश भरीत करी जाय आनी आमच्या जिवितांत कोरो संतोश कसो आपणाय जाय म्हणून जेजू आज आमकां हाच्या उतरां मुखांत्र आमकां दाखोवन दिता. देखून पयलें आमी देवाचें उतर आयकोवया. लुकाचो वांजेल अध्याय 19. तो येरिकोंत भितर सरन शहरांतल्यान सोलून वेतालो. थंय जाकेव नांवाचो एकलो सुंकागाराचो मुखेली आनी दुडवादीक मनीस आसलो. जेजू कोण म्हूण पळोवंक तो बारीस आशेतालो, पूण तो मोठो जाल्ल्यान लोकांचे केटींत ताचे वरवीं तें जालें ना. देखून ताका पळोवचे खातीर तो जम्या मुखार धांवून वचून एक रुमडीच्या रुखार सोडलो, कित्याक जेजू तेनेच्यान वेसो आसलो. त्या जाग्यार पावतच जेजून आपली दिश्ट वयर लायली आनी ताका पळोवन म्हळें, जाकेवा, बेगलीं साकळा दे, आज म्हाका तुमगेर येवन रावा जाय. जाकेव सारारां देंवन आयलो आनी व्हडा संतोशान तांणी जेजूक स्वागत दिलो. हें पळोवन तो पातकी मनशाचो सैरो जावन गेला म्हणून लोक गुणगुणूंक लागलो. पूण जाकेव सकडां हुजेर उबो रावन म्हणालो, पळय सोम्या, म्हज्या आस्तींतलो अर्दो वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटता आनी कोणी कांय हांवें लुकसाण केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी तांकां हांव ते पाटी दितां. जेजून ताका म्हळें, आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या, कित्याक होय अब्रामाचो पूत. मुगाळ भावन आनी भयणीनो, पवित्र साक्रामेंताच्या हजरपणांत आमी आसा. आमी आत्तां आयकल्लें देवाचें उतर, तातूंत पयलें शब्द आमी पळयलो तर जाकेव जेजूक पळोवंक बारीस आशेतालो. ताच्या जिवितांत एक आशा आसली, आपणे जेजूक पळोवंक जाय. पूण तो मोठो जाल्लो देखून ताच्यान जेजूक पळोवंक जालें ना. आमी सगळे आज जेजूक आशेवन आयल्या गे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. जायते फावटी आमी जेजूक पळोवंक आशा आसल्यार तोरपटी जायते फावटी कामां निमती वा हेर संगतींनी आमी जायते फावटी पळोवंक आमी शकना. देखून मातेवाचो वांजेल अध्याय 5 वोळ 5 आनी 8 म्हणटा, नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो. आज ताका आमी आयकूंक, ताचो मोग करूंक आज आमी हांगासर आयल्या. हो प्राजीत काळ आमकां आपोवणे दिता. आमच्या पातको आद्वारी आमी देवा तावन आमी पयस सरल्या जाल्यार आज परत जेजूक पळोवंक आज आमकां आनी एक अवकाश. जेजूचें मुखामळ पळोवंक आज आमी हांगासर आयल्या. देखून जाकेवा बरी आमी
पातकांद्वारी वा इतर संगतीद्वारी आमी मोठवीं जाल्या पूण जेजू आज आमकां हर एकल्यांक आपयता ताका पळोवंक ताका मेळोवंक ताचो मोग अनुभव करूंक देखून आज आमी हर एकलीं आमची दिश्ट जेजूचेर कोसोवया आमचे हात जोडया जाके बाबरी आमी आज आशे येवन आयल्या जाके जेजूक पळोवंक बारीस आश येतालो आज आमी सोम्याक पळोवंक सोम्याक भेटोवंक व्हडा आश येवन आयल्या जेजून ताचे मुखार मोळ आज तो आमकां दाखयता तो आमकां ताचे लागीं व्हरता ताचे ते आमकां तो एकवट आयता देखून आमच्या जेजूक आज आमच्या जिवितांत आमी स्वागत करया जाकेबान जेजूक पळयल्या मात्र न्ही निमाणें जाकेबान जेजूक आपणाच्या घराच ताणें आपोवन व्हेलो आज आमच्या सोम्याक आमी आमच्या घरा आपोवन व्हरया आमच्या जिविताक ताका स्वागत करया आनी त्याच साक्रामेंतांतल्या जेजूक परत आमी आराधन करया आनी गावया तुजे मुखामोळ हांव पळोवंक आशेतां पांचंकु 21 21 तुझे मुखामोळ हांव पळोवंक आशेतां तुझ्या हसरपणांत जियोंक आशेतां सोम्या हांव तुज्या येरादार येतां ये सोम्या ये काळजांत म्हज्या ये सोम्या ये काळजांत म्हज्या सुरू आमी गावया आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिमेर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सोडवोंडारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता काळजां मोडा आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता काळजां मोडा आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता आमच्या हर एका अस्कतकायेंत जेजू आमकां सांडिना आमी कितले निराशी जाल्यार आमी कितले जिवितान बेजाराय अकमान सोसूंक आमकां मेळ्ळ्या रे तो आमच्या अस्कतकायेंत तो आमकां बोळ दिता आमी ह्या संवसारांत कोणूच एक सुरी न्ही आमकां कोणायकी जेजून अनाथा बरी सोडून वचूंक ना ताच्या पवित्रत्म्याक ताणें आमकां पाठयलां ताच्या पवित्रत्म्याक ताणें आमकां दिलां तूं आमी कोणूच एक सुरी न्ही तो आमकां सांगात दिता आमचे हर एक कश्ट हर एक दूख तो जाणा आमची दुखां तो पुजता ही सोम्या ही तूं म्हाका जाय तेच सोम्या लागीं आमी मागया सोम्या तूं म्हाका जाय तुका पळोवंक हांव अत्रेकतां तूं म्हज्या काळजांत तूं राव म्हज्या अस्कतकायेन भडवून तूं जाताय म्हज्या एकसुरपणां सांगात तूं दिताय म्हज्या कश्टा दुखान म्हाका बुजयताय ये सोम्या ये तूं म्हाका जाय ये सोम्या ये तूं म्हाका जाय आमच्या हात उबारून गावया आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिमेर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सोडवोंडारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता काळजां मोडा आमची तुका भेटयता
सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता मनशा जिवितांत पिडा शिडा हर एक मनशा जिविताच्या वाटेंत आमकां मेळटाच पूण हर एक पिडा शिडा म्हजो भावार्थ देवा थंय जेजू ते घट करूंक आमकां अवकाश आमचे सर पिड्या शिडा ताणें खुर्सार वावयले ताच्या गाया वरवीं आमी हर एकली गूण जाल्या आनी आज तोच जेजू आमची सर पिडा शिडा गूण जायना तसली पिडा शिडा हर एक जेजू आज आमकां गूण करता आमची पातकां तूं आज बक्षिता रक्तां बरी तांबडी आसली पातकां तरी तो हिमा परी तोवी करता तो नितळ करता सोम्या मुखार आमचे उणें पळोवन आमचे पातकां आमी वळखून घेवया सोम्या तूं म्हाका जाय म्हज्या पिडे शिडेन तूं म्हाका जाय म्हज्या कश्टान तूं म्हाका जाय म्हज्या पातकां सगळीं तूं बक्षिताय काकुळदार देव तूं म्हाका जाय पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावताय कष्टा नश्टा वेळार आदार तूं जाताय मोची पातकां सगळीं आपणाचेर घेताय काकुळदार तूं बक्षिताय पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावताय कष्टा नश्टा वेळार आदार तूं जाताय मोची पातकां सगळीं आपणाचेर घेताय काकुळदार तूं बक्षिताय काकुळदार तूं बक्षिताय आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिंडेर पळोवन आमी प्रणाम करता नमान तुका आमच्या सोडवणारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता काळजा मोळा आमची तुका भेटयता सर्वस आमचे सोम्या समर्पिता काळजा मोळा आमची तुका भेटयता सर्वस आमचे सोम्या समर्पिता परत आमच्या हातूपान गावया आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिंडेर पडो आमी प्रणाम करता नमान तुका आमच्या सोडवणारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता काळजा मोरा आमची तुका भेटयता सर्वस आमचे सोम्या समर्पिता काळजा मोरा आमची तुका भेटयता सर्वस आमचे सोम्या समर्पिता Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia. Alleluia, Amen, Alleluia. आमचे दोन्ही हात आमच्या Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia. आम्ही सर्व म्हणया मोगाळा जेजू
हांव तुका पळोवंक आशेतां हांव तुका पळोवंक आशेतां हांव तुज्या घरयां आयलां हांव तुज्या घरयां आयलां तुजो मोग करूंक तुजी कृपा जोडूंक तुजी कृपा सोडूंक तुज्या मोगाचो अनुभव जोडूंक तुजो मनास्रो सोडूंक म्हज्या पातकांच्या बोक्सांनी जोडूंक म्हज्या पातकांचें बॉक्सांनी सोडूंक तुजे थंय एकवटीत जावन जियोंक तुजे थंय एक कोटी जावन जिवंक सोम्या जावन तुजे समोर आसा सोम्या सावन तुजे सुशें घरायलां दयाळ जेजू मोगाळ जेजू मोगाळ जेजू म्हाका तूं पळय म्हाका तूं पाय म्हाका तूं आपड म्हाका तूं आपड म्हाका तूं गूण कर म्हाका तूं गूण कर प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मोगाळ भाव भयणीनो सुरवेर आमी आयकलें जाकेव जेजूक पळोवंक बारीकसो आशेतालो आनी त्या खातीर जेजूक पळोवंक दुसरी वाट नातली लोकांची केट आसली देखून तो जोम्या मोदें एका रुमडीच्या रुखार सोडूंक जेजूक पळयता इल्लें तरी पळयता आनी ताच्या जिवितांत पळयलेंच त्या जिवितांत संतोश मेळटा आनी फुडें कितें जालें जेजूक पळयल्या उपरांत जाकेबाच्या जिवितांत एक वेळ आयलो कसलो वेळ आयलो जाकेबाच्या जिवितांत जिणी बदलचो वेळ आयलो जाकेव तो एक व्हडो मनीस दुडवादीक मनीस पूण ताच्या जिवितांत देव पयस आसलो संवसार ताका लागीं आसलो आनी आतां जेजूक तो पळयलेंच ताच्या जिवितांत एक बदलावण आयल्या जिणी बदलचो वेळ आयला आज आमकां हो एक वेळ प्राजीत काळच्या 5व्या आयतार आसा आमकां प्राजीत काळान 7 हप्ते आसले 7 आयतार हातूंत 6 आयतार प्राजीत काळाचे आनी एक आयतार पास्कांचो आनी जाकेबाच्या जिवितांत ताच्या जिवितांत एक वेळ आयलो संतोशाचो वेळ केन्ना जेजूक मेळ्ळो जेजू ताच्या घरांत आयलो हाच्या जिवितांत संतोश उदेलो मोकळो भाव भयणीनो प्राजीत काळाचे 6 हप्ते आमी 5व्या हप्त्यांत आमी फुडें येता आमकां जेजून जायते 40 दिसांचो वेळ दिल्लो जिणी बदलूंक आनीक जायतो वेळ आसा आज जाकेवा बरी जिणी बदलूंक जायते पटी आमच्या जिवितांत हर एक रितीचे वेळ आमकां येतात उपदेशकाचें पुस्तक आमी वाचलें तर अध्याय 2 थंयसर आमी वाचता हर एका वस्तूक एक काळ आसा एक वेळ जल्मोवंक एक वेळ मरूंक एक वेळ आमकां रडोवंक एक वेळ आमकां हांसूंक एक वेळ आमकां सोदूंक एक वेळ सांडूंक एक वेळ सांबाळूंक एक वेळ वोगी रावूंक एक वेळ शांतीन जियोवंक उपदेशक पुस्तक वाचल्यार 2रो अध्याय थंयसर आमकां आमच्या मनशा जिवितांत जायते रितीचे वेळ आसात थोडे वेळ संतोशाचे थोडे वेळ दुखाचे थोडे वेळ जिणी बदलूंक थोडो वेळ शांतीन जियोवंक हो आज आमकां वेळ जेजून दिल्लो जिणी बदलूंक वेंचीक पुताच्या वोपारींत त्या वेंचीक पुताक एक वेळ आयलो कसलो वेळ तो गडसून गेलो आनी परत ताच्या कश्टा वेळार ताका जिणी बदलचो एक वेळ आयलो आनी तो म्हणालो पवित्र पुस्तक म्हणटा शेकी ताका बूद आयली आनी तो आपणायताक म्हणालो हांव म्हज्या बापाच्या घरा फाटीं येता ताच्या जिवितांत एक वेळ आयलो जिणी बदलचो मातेवाचो वांजेल अध्याय 1:15 जेजूचें पयलो शर्माव जेजून सांगलो देवाचें राज लागीं पावलां पातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सतमाना मोकळो भाव भयणीनो आज आमकां जिणी बदलचो वेळ आयचो देखून आमी आमचीच जिणी बदलूंक साध्य आसा गी मनशा तितली जिणी बदली येतगी जायना कित्याक मनीस स्वार्थांचे येता आमी आमकांच बरें करूंक असाध्य पूण आमकां बरें करूंक जेजूक मात तें साध्य देखून जेजू थंय आमकां जिणी बदलूंक साध्य जाता जेजू आमची जिणी बदलूंक शकता देखून आज आमी ह्या पवित्र साक्रामेंता मुखार आसा आज जेजू लागीं आमी बोगसाने मागोवंक जाय आमी केल्या सर पातकाक वायटाक आमी सर सुमेलाक बोगसाने मागया देखून हो वेळ आमकां जाकेवान तो वेळ गलसिलो जर जाकेवान जेजूक पळोवन वगोस रावलो तर आज ताचें नांव पवित्र पुस्तकांत आसतें ना देखून ताच्या जिवितांत जेजूक पळयलेंच ताच्या जिवितांत जिणी बदलचो वेळ आयलो आनी जिणी बदलली
आनी जेजू ताच्या घरा आयलो. आमचे दोळे आमी दांपया साक्रामेंतांतल्या जेजू ते आमची दिश्ट करून सोवया. आज जेजू आमकां एक वेळ दिला जिणे बदलूंक, बॉक्सांनी सोडूंक, पातकी जिणी सांडूंक आनी नवी जिणी जियोंक, बरी कबार सतमानूंक आनी सोम्याचो पाटलाव करूंक. देव हेर एकल्या पातक्याचो मोग करता. जेजू पाताक कांटाळटा पूण पातक्याक न्ही. पाताक आमकां देवाच्या मुखा मोळांतले पयस व्हरता. पाताक केल्ल्या वरवीं सोम्याक आमी पळोवंक शकना आत्मीक रितीन, पूण बॉक्सांनी जोडल्या वरवीं, काकुल्त्यो जोडल्या वरवीं जेजू तें परत आमकां पळोवंक आमकां अवकाश आसा. आमची पातकांची आमी दूख धरया. आमी कोणायचे राग, मोसोर, हगें, अनिस्कलपणाचें जिवीत, खोटेपण, आबलेसपण, आबलेस, पोटार दुपोवन ही सर पातकांची मुळां आमच्या जिवितान आमकां पाता करूंक कारण जाल्या नंतर आज सोम्या लागीं म्हणया, सोम्या म्हाका बक्षी, म्हजें जिवीत परिवर्तन करूंक हांव वाशेतां. पवित्र साक्रामेंताच्या हजारपणान आसच्या आमकां जेजू आज आमकां हर एकल्यांक बक्षिता. कसली पातकां ती जावं ती धुव नितळ करता. आज जिणी बदलूंक आमकां अवकाश सोम्यान जाकेवाक दिल्ले बरी आमकांय दिला. आज जिणी बदलूंक आमी सोम्या लागीं मागया आनी गावया गीत बदल बदल जिणी तुजे बदल. Psalm 138 138. वेळ भरती जालो, जेजू दिता आमकां उलो, दैवीक ताचो ताळो, सर्गींचो उमाळो आनी परत जेजू आमकां म्हणटा बदल बदल जिणी तुजे बदल. वेळ भरती जालो, जेजू दिता उलो, दैवीक ताचो ताळो, सर्गीचो उमाळो. सर्व आमी व्हडा भावार्थान गावया. वेळ भरती जालो, दोन्ही हात आमच्या काळजाचे दवरून गावया. जेजू दिता उलो, जिणी बदलूंक, दैवीक ताचो ताळो, सर्गींचो उमाळ, सर्गींचो उमाळो. बदल 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 जिणी तुजी बदल. परत आमी गावया बदल 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 जिणी तुजी बदल. आमच्या काळजाचे दारार जेजू राखून आसा. आमी केदाळा ताचे तें पातकाचे बॉक्सांनी जोडून घेता हांव म्हणून. जेजू पाताक रडल्या हर एकल्यांक सर्गेंचे राज आमकां बसयता. पाताक रडून जिणी बदल केल्या ते सर्गेंच्या राजान संतोश आसा. आज खरोच संतोश आमच्या जिवितांत मात न्हय, सर्गेंच्या राजांत जेजू आज आमकां संतोश लाभयता. सर्गेच्या राजान व्हडतो संतोश आज जाता. तर आमची पातकांची दूख वळखून जिणी बदलूंक सोम्या लागीं आमी म्हणया. काळजा दारार उबो आसा, जेजू तुका राखून आसा. सर्गींच्या सुका पावोंक तुका, सर्गींच्या सुका पावोंक तुका.
सोमी तुझे समोर आसा परत सोमी तुझे समोर आसा दोन्ही हात आमच्या काळजाचे दवरून गावया वेळ भरती जालो जेजू दिता दैविकता सोताळो सर्गी माळो वेळ भरती जालो जेजू दिता दैविकता सोताळो सर्गी माळो बदल 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 जीवीन तुझे बदल 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 जीवी तुझी बदल आमचे दोन्ही हात आमच्या काळजाचे दवरून सोमयाक आमचे काळीज आमचे मन आमी उक्तें दवरया जेजू आमचे हर एकल्याचे अंतस्करण जाणा जायती पातकां आमी लिपोवन दवरल्या जायती पातकां आमी कुमसारात सांगिनासतना काळजांत अंतस्करणांत आमी दवरल्या सोमया आज आमच्या अंतस्करणाचे दार उक्ते करता तो आज आमचे अंतस्करण नितळ करता एक नवो आत्मो आमच्या भितर तो घालता आनी बेगीनच आमकां तो पवित्र करता आनी आमकां तो नवी करता तेचो सोमया लागीं आमचे काळीज उक्ते दवरून मागया जेजू तूं राव मुझे थंय म्हजें अंतस्करण नितळ कर मुझे मन मुझे काळीज तू धुवन नितळ कर पवित्र कर उक्तें कर तूं काळीज तुझे सारकें कर तूं जिवी तुझे पातक्यां करून वेगीच तूं पातकां करून वेगीच तूं भक्तीन तुंग जेजूची वाट परत भक्तीन तुंग जेजूची वाट चातुपान गावया वेळ भरती जालो जेजू आमकां उलो दिल जेजू दिता उलो काळो दैविकता सोताळो सर्गीन सो माळो सर्गी माळो बदल 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 जीने तुझी बदल परत आमी गावया बदल 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 जीने तुझी बदल जीने तुझी बदल जीने तुझी बदल मोगाळ भावन आनी भयणीनो ज्या केवाचें जिवीत सांगाता आमचें जिवीत हा संतोष बरीत करूंक आमी नियाळ करना जावं ज्या केव जेजूक पळोवंक आशिल्लो ज्या केवान जिणी बदलूंक ताणें अवकाश घेतलो आनी जिणी बदल्ल्या ज्या केवाक जेजून म्हळें हांव वास तुमगेर येता ज्या केवाच्या घरा जेजू आयलो कोणी ज्या केवाच्या घरा वचूंक आशेवंक ना कित्याक तो एक पातकी
तो एक व्हड मनीस तरी पूण जेजूच्या केवाच्या घरा गेलो आनी घरा गेल्ल्या वेळार जाकेवाचें जिवीत संतोष भरीत जालें. आज जेजूक पळयल्ली जिणी बदलूंक आशिल्लीं हर एकल्यांच्या जिविताक जेजू आज येता आनी आमची जिवीत जेजू आज संतोष भरीत करता. देखून आज आमी थोडो वेळ आमी हांगासर ह्या साक्रामेंतांतल्या जेजू समोर आमी नियाळ करया आमची जिवीत कशें संतोष भरीत करचें. हाव टू मेक आवर क्रिश्चन लायफ हॅपी. थेसलोनिकांत बरयलें पयलें पत्र अध्याय 5:18 सांत पावलो आमकां सांगता सदांच खुशाली जाया, सदांच संतोष बरी जाया, सदांच हांसून जियेया, सदांच समाधानीन जियेया. आज आमी हर एकले हांगासर आयलीं समाधान जोडूंक आमच्या जिवितांत संतोष पावोवंक आमी हांगासर आयल्या. आज हर एकल्या मनशाच्या जिवितांत मनीस समाधान जोडूंक आशेता. जावं ती कुटुंबांत, जावं ती ताणें काम करच्या जाग्यार, जावं ती तांच्या वैयक्तीक जिवितांत, जावं ती काजारी जिवितांत मनीस आज हर एक कडेन समाधान आपणावंक आशेता. ह्या संवसारांत आसल्या श्रेश्ठ दाना पैकी श्रेश्ठ दान जावन आसा समाधान. जर मनशाक समाधान आसा आमकां बरें काम करूंक जाता. वैगिणेंगी पळया म्हणून मोतीक समाधान आसल्यार बरें जेवंक जाता. मोतीक समाधान आसल्यार खंय म्हणी आमकां वचूंक जाता. मोतीक समाधान आसल्यार कुटुंबाची न्ही बरी जियोंक जाता. मोतीक समाधान आसल्यार बरें शिकोवंक जाता. सगळ्याक जाय समाधान. देखून आज जायते पटी आमच्या जिवितांत एका ना एका रितीन आमी समाधान होगडायलां जावंक पुरो. आज जेजू आमकां हर एकल्यांक आमचें क्रिस्तांव जिवीत कशें संतोष बरी जाय जाय, आमी कशें संतोशान जिये जाय म्हणलें जेजू आज आमकां ताच्या उतरां मुखार दाखोवन दिता. कशें जाकेव हाच्या जिवितांत बेजार नासलो तो संतोष बरीत जालो केन्ना जेजूक ताणें आपणाच्या घरा स्वागत केल्लो. जेजूक पळयलें आनी जेजू ताची जिणी बदलिली, निमाणें तो संतोष बरीत जालो. एक धाकटी एक काणी आयकल्ली अशी आसा. एका गांवांत एक कावळो आसलो आनी कावळो कसो आसता, धवो आसता की काळो आसता? काळो आसता. आनी हो कावळो नुसतो काळो जावन आसलो. ताणें उबोवन भोंवतालो कावळो. आनी अशें ह्या कावळ्याक उबोवन आसतना एक दीस तो पळयता जायते इतर सुकणीं सोबीत सोबीत सुकणीं वाऱ्यार उबोवन आसा. धवी विविध रंगाळ सुकणीं उबोवन असतात. आनी एक दीस हो कावळो आपणाच्याक चिंता देवान म्हाका कित्याक असो रचला, देवान कित्याक म्हाका काळो जावन रचला, देवान म्हाका तांचे बरी सोबीत जावन कित्याक रोसूंक ना म्हणली. हाच्या भितरच एका रितीची बेजाराय आसली. आनी एक दीस हो कावळो एका सोबीत किराक पळयता. कीर सोबीत न्ही, सोबीत पस्वो रंगाळ जावन कीर सोबीत आसता, सोबीत जावन उबता, बरें उलयता. आनी अशें किराक पळोवन हो कावळो आनीक चड हाची बेजाराय वाडटा. कावळो म्हणटा ना, हांवें ह्या विशयांत एक निर्धार घेवंक जाय, हांवें देवाक सवाल करूंक जाय. देवान म्हाका कित्याक काळो रचला, तो किराक कितलो सोबीत करून रचला. आनी अशें म्हणून हाची बेजाराय चड जाता. आनी अशें तो कावळो एक दीस देवा लागीं वता आनी देवा लागीं मस्त वेळ उलयता आनी म्हणटा कित्याक तुवें म्हाका असो केलाय, म्हाका ताचे बरी सोबीत जावंक जाय, सोबीत किरा बरी म्हाका रंगाळ जावन म्हाका उबोवंक जाय. तेन्ना निमाणें देवा लागीं उलोवन देव त्या कावळ्याक कीर जावन ताका संवसाराक धाडटा. आनी असो तो कावळो आसलो कीर जावन उबोवन सकलायत आसतना त्या गांवांत एकलो मनीस आसलो. आनी त्या मनशाचें हव्यास जावन आसलें किरांक ताच्या घरांत पोसचें. आनी ताच्या घरांत जायते कीर आसले. आनी हो पळयता एक सोबीत कीर येदो मसोर ताणें पळयनातलो एक सोबीत कीर वयर ताण उबो येवचो पळयता. आनी हो चिंता ह्या किराक हांवें धरीचें म्हणून तो कावळो जावन आसलो कीर जाल्लो. तो कीर सकला देंवन येता आसतना तो किराक धरता आनी धरून गुडान घालता. आनी गुडांत आसलो कीर चिंता हांव ह्या गुडान बसच्या की कावळो जावनूच बरें करून उबो नासलो तेंच बरें म्हणून. म्हाका भाव भयणीनो,
हांव गुडांत कीर जावन बसच्या की हांवें कावळो जावन बरें कन्न उबो नासचेंच बरें आसलें म्हणून. ह्या एका मोठ्या काणये मुखांत आमच्या जिविताक एक लिसांव आसा. खरो संतोश आपणायचे तर खरें समाधान आमी आपणायचे तर तें म्हजे भितर आसा. पयल्यान जावन म्हाका भाव भयणीनो हांव कसो आसा, देवान म्हाका कसो रचला, देवान म्हाका खंयच्या कुटुंबांत कुटाम दिलां आनी खंयचें काम करना आसा, कसली म्हजी भास, कसलो म्हजो खंयच्या गांवांत हांव जियेता, कसली म्हजी जात आनी हांव कसलो व्यक्ती, पयलें हांवें संतोशान जियोंक जाय. देखून देवान म्हाका कसोय रचों दी, काळो जावन रचों दी, धवो जावन रचों दी, माथ्यार केस आसूं दी, केस नासतना आसूं दी, सोबाय आसूं दी, सोबाय नासतना आसूं दी, हांव दुबळो जावं दी वा गिरेस्त जावं दी, हांव व्हडल्या घरांत जियों दी वा धाकट्या घरांत जियों दी, कसोय आसूं दी, पयलें आमी संतोशान जियोंक जाय. कित्याक देवाच्या येवजणान देवाच्या मांडावळीन जालां. जर आज हांव मोठो आसा ती देवाची मांडावळ, जर हांव बारीक आसा, काळो आसा, धवो आसा, दुबळो आसा, गिरेस्त आसा, ती देवाची मांडावळ. देवान आमकां रचलें आनी देवाचे मांडाव कुशे प्रमाणे ती सकट घडलां. ताजे देखून हें आमी पयलें चिंतूंक जाय. आज जायते फावटी मनीसाचें समाधान होगडायता एकाच कारणा खातीर, तो बरो आसा, तो सोबीत आसा, ताचे लागीं खार आसा, तो व्हडल्या घरांत जियेता, ताचे बरी म्हाका जावंक जाय. आमी दुसऱ्यांक पळोवन आमचें जिवीत कंपेर केल्ल्या मुखांतर आमचें समाधान आमी होगडायता. वय गिणेंगी पळया, जायते फावटी आमी आमचें जिवीत आनेकल्याच्या जिविताक तुलन करता, आनेकल्या विशीं चिंता, ताचेच विशीं पळोवन आसता, आनेकल्या विशीं आमी चिंतून करगोन आसता आनी अशें आमी बेजारायेन उबो नासल्या कावल्या बरी जाता. देखून पयलें आमी खरो संतोश आमच्या जिवितांत खंयसर मेळटा, खरो संतोश पयलें आमी आमच्या जिवितांत मेळटा, म्हज्याच जिवितांत. पयलें हांवें संतोश बरी जायचे तर पयलें हांवें म्हजो मोग करूंक जाय. जर म्हाका म्हजोच मोग ना, हांव म्हाकाच द्वेश येता, हांव बरो व्यक्ती न्ही, हांव खोटो, देवान म्हाका अशें रचलां, देवान म्हाका तशें केलां, हांव दुबळो जाला, म्हजे लागीं तशें ना, असलें तालेंत ना म्हणून हांव म्हाकाच दुरसोन जियेता तर जाल्यार म्हज्या जिवितांत संतोश आपणावंक जायना. देखून जेजून म्हणलें, पयलें तूं जो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. जर तर तूं तुजोचो मोग करिनाय तर जाल्यार आमी पेल्याचो मोग करूंक शकना. देखून आमी पयल्यान जावंक जाय, आमी आमचो मोग करया. देवान आमकां रचला, ताच्या सारक्या आनी स्वरुपान रचला. देवान म्हाका कितली तालंतां दिल्यांत तातूंत आमी संतोश पावया. आनी देवान म्हाका एक जिवीत दिलां, तें जिवीत हांव बरें करून जियेता. जायते फावटी आमी चिंतचे संवसार सामाना वा संवसारांतल्यो संगती सामाना म्हणून, म्हाका हांवें म्हजी जिविताची दृश्टी हांवें सामा केल्यार म्हज्या जिवितांत सामा जाता. सकट संगती आमकां बऱ्यो दिसतात. एक धाकटें एक कॅप्शन अशें आसलें, एक फोटोग्राफर तो फोटो काडटा आसतना जर तसो फोटो बरो येयचे तर ताणें थंय आसलेली सीन बदलूंक जायना. जर एका सोबीत रुखाचो फोटो काडटा तर ताणें रुखाक गुंडावन दवरूंक जायना फोटो सोबीत येयचे तर. पगार ताणें तसो कॅमेरा मात गुंडायत, जर ताणें कॅमेरा बरो करून गुंडावन ताका जाय जाल्या प्रमाणे एंगलार ताणें फोटो काडल्यार सोबीत येता. आमच्या जिवितांत तशेंच आमी खंयच्याय जिवितांत संगती, जिवितांत कश्ट, दूख हें बदलूंक जायना. बघा आमी बदलयत, आमची जिविताची चिंता बदलयत. देखून जायते फावटी आमी नासमाधान जाता. कित्याक आमी जायत्यो संगती बदलूंक येता, संवसाराक बदलूंक येता, आनी एका व्यक्तीक बदलूंक येता. ना, हांवें बदलूंक जाय. म्हज्या जिवितांत म्हजें चिंतना, म्हजी दिश्टी, म्हजी चिंताप, म्हज्यो संवयो हांवें बदलयल्यार म्हाका सकट संगती संवसारांत आसलें बरें दिसता आनी हांव संतोश भरीत जाता. देखून उगडास दवरया. देवान रचता आसतना ताच्या सारक्या आनी स्वरुपान रचलां. देवान कोणाय की बाई मिस्टेक जावन रचोना. देखून देवान कोणाय की चूक जावन रचोना. देवाक रचले हर एक संगती बऱ्यो आनी पवित्र. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देवान आमकां हर एकल्यांक सारकें करून रचला. जेजू म्हणालो, देव म्हणालो, देवाक सकट बरें दिसलें आनी मनीस आनीक चड देवाक बरो दिसलो. कित्याक
ताचेच सारक्यान स्वरुपान आसलें देखून मोगाल भाव भयण आमी कोणी बेजार करचे नाका आमी कोणी दुकान रावचे नाका हांव कसोय आसो कसोय जावं हांव देवा आसो आमी आमचो पयलो मोग करया हे आमच्या जिवितांत संतोश आपणाक पयली वाट दुसऱ्यान जावन मोगाल भावनो आनी भयणीनो आमी क्रिस्ती जिवितांत संतोश आपणायचे तर फिलिपिकारांक बरयलें पत्र अध्याय 4:4 आमी वाचता सोम्या थंय सदांच संतोष पावा सगळ्या आमी म्हणया सोम्या थंय सदांच संतोष पावा परतन म्हणया सोम्या थंय सदांच संतोष पावया आनी सांत पावल म्हणटा परत हांव सांगता संतोष पावा कोणा थंय जेजू थंय आमी सोम्या थंय संतोष पावूंक जाय न्हय संवसारांत आसल्या वस्तू थंय न्हय जिवनांतल्या वस्तू थंय संतोष पावचे न्हय आतां आमच्या जिवितांत संतोष ना समाधान आमी होगडयता खार इतलेंच जेजू थंय संतोष पावना सोम्या थंय संतोष पावना संवसारीक संगती थंय जावं दी पयशे जावं दी अधिकार जावं दी नांव जावं दी काम भितर संगती जायत्यो आसात आमी आमकांच दिसारे हांव खंयच्या संगती थंय चड संतोष पावता खाणा जेवणांत गी पयशांत गी अधिकारांत गी काम करच्यांत गी वा सोम्या थंय तुका न्हू जोवचे पयले पत्र अध्याय 2:15 ह्या संवसाराक आनी तातूंत आसच्या वस्तूंक बुला नाकात संवसारांत आसले सगळे दोळ्यांचे पुसलावणी जर एक वस्तू सोबी दिसता आमी ताका बोलता तर ती दोळ्यांक पुसलावणी ती नीज न्हय तातूंत खरो संतोष ना खरो संतोष आटापून आसा जेजू थंय देखून देवा थंय आमी चड संतोष पावूंक जाय सर्गींच्या वस्तू थंय आमी चड संतोष पावूंक जाय संवसारी वस्तू थंय न्हय सर्गींच्यो वस्तू कसल्यो सर्गींच्यो वस्तू जावन आसा सर्गींचे राज जेजून सांगलां सदां तुमी पयले सर्गींचे राज आनी सर्गींचे राज खंय आसा आमच्या मदेंच आसा सासणाचें जिवीत जावन आसा सर्गींच्यो वस्तू पवित्र आत्म्याची फळां 12 फळां जावन आसा सर्गींच्यो वस्तू मोग संतोष समाधान स्वस्तिके दयाळे बरेपण भोळेपण सादेपण हें सकट आमी सोदूंक जाय हातूंत संतोष मेळटा सर्गींचे जानवायेन संतोष आमकां मेळटा आनी बऱ्या कामांनी एक्ट ऑफ चॅरिटी म्हणटा आमी बरीं कामां केल्ल्या मुखांत खरो संतोष मेळटा आनी जेजूचेर बाबार्थ दवरल्यांत खरो संतोष मेळटा आमी उत्पत्ती पुस्तक वाचलो तर थंयसर जेजू व्हड व्हड उदकांत मासल्यो व्हड व्हड माशे रचच्या आदीं जेजू उदका लागीं उलयता जेजू देव दर्या उदकाक म्हणलो उदक प्राणी आनी बोरू ते उदका लागीं उलयलो आनी उदकांत प्राणी थंयसर उत्पन्न जालो आनी उदक प्राणी आनी बोरू म्हणलें आनी जेजू थंयसर रूख झाडां रचता आसतना जेजू मातये लागीं उलयलो जेजू भुमीक म्हणालो भुमी वनस्पती उत्पन्न करूं आनी देव भुमी लागीं उलयलो आनी भुमीत रूख झाडां उत्पन्न केलीं आनी देव मनशाक रचतना कोणा लागीं उलयलो देव मनशाक रचतना देव आपणाकच पळयता आनी देव आपल्याच सारक्या आनी स्वरुपाचो मनशाक तो रचता आमी पळया एक मासली ती उदकांतल्यान वयर काडल्यार कितें जाता मासली मरता एक रूख त्या भुमींतल्यान हुमटून काडल्यार कितें जाता रूख मरता जर आमी देवातून पयस गेल्यार कितें जाता आमच्या जिवितांत कितें सुवराना आमी मेल्ल्या व्यक्ती बरी कशें त्या रुखाक माती बोळ जावन आसा त्या मासलेक उदक जीव दिवंक शकता अशें जेजू मात आमच्या जिविताक जीव दिवंक शकता संतोष दिवंक शकता देखून आमी खरो संतोष जेजू थावन आमी आपणावंक जाय देवा थावन ताचे लागीं आसात सासनीक जिविताची उतरां देखून ह्या संवसारांत सकट संगती आमकां जाय नाका म्हणून सांगेना पूण संतोष त्या संगतींतल्यान आपणावचो न्हय बघा संतोष आमी जेजूतून आपणावया दिसपरते जेजू लागीं येवया जेजू लागीं मागया देवाचे उतार वाचया बरीं कामां करया सर्गींच्यो वस्तू सोदया पवित्र आत्म्याची 12 फळां आमच्या जिवितांत जियोवच्या मुखांत खरो संतोष समाधान आमी आपणायता हें जावन आसा दुसरें मॅट पयल्या मॅट हांवें सांगलें खरो संतोष आमच्या जिवितांत आपणायचे तर पयलें हांवें म्हजो मोग करूंक जाय दुसरें आमी देवाचो मोग करूंक जाय आनी तिसरें खरो संतोष आमच्या जिवितांत आमी आपणायचे तर संतोष हाडची कामां आमी करूंक जाय
संतोष दिवची कामां करची, हेरांच्या दोळ्यांतल्यान दुकां हाडची कामां न्हय. मातेवाचो वांजेल अध्याय 5 आमकां सांगता, समाधान हाडूंक वावरता ते कितले बागी ताका देवाचे भुरगे म्हणटले. तुका संतोष आपापीन येना. संतोष जाय तर आमी संतोषा खातीर वावरूंक जाय, बरेंपण करूंक जाय. मादर तेरेजाक तिका एकल्यान विचारलें, तूं इतलें सकट करताय, तुका संतोष आसा गे? ती म्हणाली, हांव हें पेल्याची कुमो केल्ल्या वरवीं, पेल्याचो मोग केल्ल्या वरवीं, पेल्याच्या कश्टांत हांवें हात दिल्ला लागयल्या वरवीं ताकाय संतोष मेळटा. ह्या वावरांतल्यान म्हाकाय संतोष मेळटा. तुका मादर तेरेजा तें काम गटारांत पडयल्ल्यान निर्गतिकांचें वावर तिणें केल्लो मुखांत तिच्या जिवितांत संतोष मेळ्ळो. आज जेजू आज आमकां हर एकल्यांक आपयता. आमी आमच्या जिवितांत संतोष हाडचे तसलीं कामां करूंक जाय. जावं ती म्हज्या कुटुंबांत, जावं ती हांव वावरच्या कडेन फिरगजेन खंय आसा थंय हांव करचें काम म्हाका, म्हज्या पेल्याक, म्हज्या कुटुंबाक संतोष हाडटा तर तसलीं कामां आमी करूंक जाय. एक भुरगें परिक्षेन बरे मार्क्स घेतल्यार त्या आवयक मार्क्स पळोवन संतोष जाता. देखून आमी ह्या संवसारान बरेंपण केल्ल्या वरवीं देवाक कंडी जावन संतोष जाता. मोरी पवित्र आत्म्यावरवीं गर्भेस जाल्ल्या वेळार तिच्या जिवितांत संतोष जालो आनी तो संतोष तिणें तिचे भितर दवरूंक ना. ती धांवली आनी एलिझाबेथे कडेन वचून तिणें भेट केली आनी तिणें संतोष वांटून घेतलो. केन्ना आमचें तें आसलो संतोष पेल्या तें वांटून घेता, बरीं उतरां वांटून घेता, आमच्या मोतीक समाधान मेळटा. नंतर केदाले आमी आनेकल्या भशेन आमी कोडी काडच्यो, आनेकल्या भशेन तें उलोवचें, आमी समाधान जोडिना, म्हाका आमच्या मोतींत नासमाधान जाता. देखून आमी केदाळाय संतोषाचे व्यक्ती जावंक जाय, संतोषाच्या मुखामळाचे व्यक्ती जावंक जाय. देखून बरो हांसो, बरें उलोवणें आमच्या जिवितांत आमी हाडूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. क्रिस्तांव जिवितांत संतोष आपणाक जेजून आमकां दिवची 3 मेटां. पयलें मेट आमी आमचो मोग करया, दुसऱ्यान देवाचो मोग करया, आनी तिसऱ्यान संतोष हाडची कामां आमी हाती घेवया. वा संतोष दिवची कामां आमी करया, दुखची कामां न्हय, हेरांच्या दोळ्यान दुकां हाडची कामां न्हय. आनी चवथ्यान जावन चवथें मेट आमच्या क्रिस्तांव जिवितांत आमी संतोष आपणायचे तर संतोष आसल्ल्यांत मेळटा, शिवाय संतोष आशिल्ल्यांत मेळना. आमचे लागीं कितलें आसा, कितल्यो संगती आसात, कितले देवान आमकां दिला, तातूंत आमी संतोष पावोंक जाय. आमी सरीत आशिल्ल्यान संतोष आमकां मेळना. जेजू म्हणटा मातेवाचो वांजेल अध्याय 6, लेखावर तो हुस्को तुमकां नाका. कितें खावचें, कितें न्हेसचें, कितें जेवचें, आमी त्याच रितीन कंत करीत बसल्या तर आमकां कंतच चड जाता. कंत आमचो संतोष गिळून सोडटा आनी संतोष गिळून सोडल्यार मागीर आमकां कितेंच उरना. देखून म्हाका भाव भयणीनो, आमी संतोष आशिल्ल्यांत आमी आसल्ल्यान संतोष पावया, आशेवन आमी काणकोणचो संतोष न्हय. देखून आमच्या जिवितांत गरजेचें एक बरें जेवण, एक बरी न्हीद, एक बरें उलोवणें, बरो वावर, इतलें बरें करून केल्यार कंडी जावन आमच्या जिवितांत खरो संतोष आमकां मेळटा. इंग्लिशांत एक सांगणी आसा, दोज हू डायड येस्टरडे हॅड प्लॅन्स फॉर दीस मॉर्निंग अँड दोज हू डायड दीस मॉर्निंग हॅड प्लॅन्स फॉर टू नायट. इन द ब्लिंक ऑफ एन आय एवरीथींग कॅन चेंज. आमकां गुर्तू ना आमचो वेळ केदां येता गे म्हणून. देखून आमी ह्या संवसारांत आसले दीस आमचे क्रिस्तांव जिवीत संतोशान जियोंक जाय. जेजू ह्या संवसाराक आयलो हर एकल्यांक संतोष बरीत करच्या. पिडेस्तांच्या तोंडार ताणें हांसू दिलो, फातक्यांच्या तोंडार ताणें हांसू दिलो आनी हर एकल्यांच्या जिवितांत जेजू संतोष हाडून आयलो. आज जेजू म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत संतोष हाडून येता. हे घडीभर आमचे दोळे धांपया, आमचे हात आमच्या काळजाचेर आमी दवरया. म्हज्या जिवितांत हांव संतोष भरीत आसा गी म्हूण आमी आमकांच विचारया. खंयच्या संगती म्हज्या जिवितांतलो संतोष आज काडटा? मोबायल, वायट चिंतना, संवसारी आशा, बोलोवणी, कोटी इश्टाघात, कसल्यो संगती म्हज्या जिवितांतल्या समाधान पाड करता? त्यो संगती आज सोमयाच्या पांया तळा आमी दवरया.
आज हांगासान हर एकली फाटी येता आसतना आमी खुशाली जावन वचोंक जाय, आमी संतोशान वचोंक जाय आनी आमी संभ्रमचे पास्कांचे फेस्त सगळे जिवीत भर आमकां संतोश समाधान संतोशाचें फेस्त आमचें जावंक जाय. हो वेळ आमकां जिणी बदलूंक आमचें तें आजचे सकड ना समाधान एक वरची वाट आमी सांडून खरो संतोश समाधान म्हजे भितर देवा थंय बऱ्या कामा मुखांत आनी आसल्या संतींनी आमी जोडोवंक जेजू लागीं मागया. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जाकेवाची जिवीत नियाळ करता सांगातच आमची जिवीत आज आमी नियाळ करनासा. इतलोसो जाकेवाच्या जिविताची 3 गडीत आमी नियाळ केली. पयलें जेजूक ताणें पळयलें, दुसरें ताच्या जिवितान एक वेळ आयलो जिणी बदलूंक, तिसरें तो जिवितान संतोश बरी जालो आनी निमाणें जेजू म्हणटा आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या. मोगाळ भाव भयणीनो, जर जेजूक आमी पळयता दिसपडटें आमची जिणी बदलयता, जेजूक आमच्या जिवितान स्वागत करून संतोश बरी जाता, निमाणें कितें जेजू म्हणटा आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या. आमच्या जिविताक जेजू आज आमकां बाचावी दिता. जेजू आज आमच्या जिविताक आज आमकां सुडका लाभयता. देखून आज आमी सोम्या लागीं मागोवंक जाय, सोम्या तूं म्हज्या घरा ये, तूं म्हाका सुडका दी, तूं म्हाका गूण कर, तूं म्हाका संतोश दी, तूं म्हाका समाधान दी म्हणून आमी मागया. सर्व आमी उबी रावया आनी आमी गीत गावया. जेजून आमकां सुडका दिल्या. ह्या वेळार आमी गायता आसतना खरे सुडके खातीर, खरे सोडवणे खातीर मागया. त्या जेजून जाकेवाक सोडवून लाभयली, ताची जिवीत बदलेलें आज म्हाका आनी तुमकां जेजू सुडका दिता. सर बंदपासांतले, सर वायटांतले, सर खोटेपणांतले, सर पिडेशिड्यांतले जेजू आज आमकां हर एकल्या सुडका लाभयता. आमची सर्व उणेपण, आमचे अस्कतकाय सोम्या मुखार आमी वळखून घेवया, सोम्याक समर्पण करया. आमच्या जिवितांत आमकां ना समाधानीक वरच्यो वाटो संगती सोम्याच्या पांया तळा आमी दवरून ही गीत गायता आसतना जेजू आज आमकां हर एकल्यांक आपडटा. खरी सुडका, खरी सोडवून जाकेवाक दिल्ले बरी आमकांय म्हणटा आज तुज्या घरा मोगाळ भावा, तुज्या घरा सोडवून आयल्या, तुज्या जिविताक आज सुडका मेळ्ळ्या. खरेपणी आमी जेजूक आमी आराधन करून ताका हरगां होगलाप दिवन आमी ही गीत गायया आनी खरी सोडवून जेजूतान आमी आपणावया. Page 52. जेजून आमकां सुडका दिल्या, आज जेजून आमकां सुडका दिल्या. सर्व गावया. जेजून आमकां सुडका दिल्या, आज जेजून आमकां सुडका दिल्या. परत गावया. जेजून आमकां सुडका दिल्या, आज जेजून आमकां सुडका दिल्या. जेजून आमकां सुडका दिल्या, आज जेजून आमकां सुडका दिल्या. हालेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटून जेजूक आमी महिमा देवया. हालेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटून जेजूक आमी महिमा देवया. हात मारून गावया. हालेलुया आमेन, हालेलुया हालेलुया आमेन, हालेलुया ओ हालेलुया आमेन, हालेलुया हालेलुया आमेन, हालेलुया. हात आमचे काळजाचे दवरया. जेजू आज आमच्या जिविताक खरी सुडका लाभयता आसतना जेजू लागीं आमी सांगया, जेजू म्हज्या जिविताक आज समाधान जाय. म्हज्या काळजाक, म्हज्या मोतीक, म्हज्या आत्म्याक, म्हज्या कुटुंबाक खंयसर म्हाका समाधान गरज आसा, त्या संगती खातीर आमी मागया. जेजू आज आमकां हर एकल्या पातकांतलें बचाव करता.
तो आमकां नितळ करता, तो नवें जिवीत आमकां लाभयता. जेजून आमकां बाचाव केला, आज जेजून आमकां बाचाव केला. सर्व गावी जेजू आमकां बाचाव केला, आज जेजून आमकां बाचाव केला. हालेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटोवन जेजूक आमी महिमा दिवया. हालेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटोवन जेजूक आमी महिमा दिवया. हात उबारून हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया ओ हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया. आमचे हात आमच्या काळजाचेर दवरया. जेजू म्हणटा हांव आयला तुमकां जिवीत मेळोवंक. तेंचें जिवीत, खरें जिवीत, संतोषाचें जिवीत जेजू आज आमकां हर एक लांग लाभयता. म्हज्या जिविताक हा संतोष जेजू लाभयता. म्हज्या कुटुंबाक, आमच्या भुरग्यांक, काजारी जोडयांक, पिडेस्तांक, हर एकल्याच्या जिविताक जेजू आज जिवीत दिता. जिवितान संतोष जेजू आमकां लाभयता. जेजू म्हाका तूं संतोष लाभय म्हूण मागया. जेजून आमकां जिवीत दिला, आज जेजून आमकां जिवीत दिला. जेजू आमकां जिवीत दिला, आज जेजून आमकां जिवीत दिला. हालेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटोवन जेजूक आमी महिमा दिवया. हालेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटोवन जेजूक आमी महिमा दिवया. हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया. परत आमचे हात आमच्या काळजाचेर दवरया. जेजू आज आमकां जैत लाभयता. जेजू कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो कश्टालो तरी तो निमाणे जैत येवोन जालो. जेजू आज आमच्या हर एकल्याच्या जिवितान चलवणेंत तो आमकां जैत दिता. हांवें जैत वेलां, हांवें कश्टांचेर जैत वेलां, हांवें संवसाराचेर जैत वेलां. जेजू आज आमकांय जैताची वाट दाखयता. आमी सरवून बसचे न्ही, निराशेन बसचे न्ही, मागीर उठोवन आमी फुडें वचूंक जाय आनी जैताची वाट करूस जेजू आमकां लाभयता. जेजून आमकां जैत लाभयला, आज जेजून आमकां जैत लाभयला. गावया जेजून आमकां जैत लाभयला, आज जेजून आमकां जैत लाभयला. हालेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटोवन जेजूक आमी महिमा दिवया. हालेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटोवन जेजूक आमी महिमा दिवया. हालेलुया हालेलुया आमेन 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 हालेलुया ओ हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया 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 हालेलुया. ऐगा तुका सम्या उगळाप तुका सम्या महिमा तुका सम्या स्तुती तुका सम्या जय जय तुका सम्या तुका वंदितां तुका अर्सितां
Hallelujah, 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 hallelujah. सर्व आमी ती बेगल्या जेजून आमकां हर एकल्यांक आपयलां. ताच्या कोपांत रावूंक, ताचे समोर रावूंक आनी ताचे बराबर आमी जियोंक. आमी जेजूक गायलें, ताका आराधन केलें, ताची स्तुती गायली. ताचे उतरां मुखांत आमच्या जिविताक कोरो संतोश आपणावंक जेजून आमकां आज वाट दाखयल्या. ह्या वेळार जेजू लागीं आमी मागया. आमचे जायत्यो गरजो, जायते तेसावां, जायते इरादे आमी घेवन ह्या पून थळाक आमी आयल्या. जेजू आमकां हर एकल्यांक खरी सुडका आज दिल्या. ज्या केवाच्या जिविताक सुडका लाभयलो जेजू, ज्या केवान हाजें जिवीत सोम्याक अर्पिलें, तो म्हणालो म्हज्या आस्तींतलो अर्दो वांटो हांव दुर्बळ्यांक दिता. ताच्या जिवितान बदलावान आयली. जेजू बरी तो जालो. आज सोम्याक आमी आमकां समर्पण करया. जेजू लागीं आमी मागया. आमी जिवितांत कितें गरज आसा, कितें जाय, जेजू आज आमकां हर एकल्यांक आमकां फोव करता. विशेष जावन मागया आमी आमच्या आख्खे पुवी सभे खातीर. पाप साहेब, सर्व बिस्प, याजक आनी धार्मिका पासून सोम्या जेजून ताच्या मिसावां खातीर विंचलेले, तेला आयल्याने मागलेले जावन आसात. सोम्याच्या मिसावान ताका सदांच जैत मेळोवन दी. सोमी तांचे बराबर सदांच वावरून दी म्हूण आमी मागया आमी विशेष जावन आमच्या कुटुंबा खातीर. आज आमच्या कुटुंबाक खरी सुडका जाय तर मागया. आज आमच्या कुटुंबान संतोष ना समाधान आसा, कुटुंबाक उणेपण आसा. जेजूक आपवया. सोम्या तूं आज आमगेर ये. आमचें जिविताक बाचाव हितून दी. आमच्या कुटुंबांतल्या हर एकल्या सांद्यांक उगडास काण, जी कोण परगांवांत आसा तांचोय उगडास काण आमी मागया. जेजूच्या पांया तळा तांकां आमी हाडया. जेजू आज हर एकल्यांक आमकां आपडटा, हर एकल्याक आमकां सुडका दिता. आमच्या भुरग्यांक, आमच्या युवा जनांक जर मादक द्रव्यांक खोट्या वाटेन आसात, देवाची वळख नासतना जियोवन आसात, आमच्या युवा जनां खातीर, भुरग्यां पासून मागया आमी सर्व पिडेस्त भावा भयणी खातीर. देवान आमकां बरी भलायकी दिल्या, देखून आज आमी सोम्या लागीं आसा. आज आमी पिडेंत आसली जायती भाव भयणी हांगासर आज येवंक जावना. ती आमच्या मागण्याक आशेतात. तांच्या खातीर आमी मागया. कॅन्सर, मोतयेची पिडा, कुडीची पिडा, काळजाची पिडा, रक्ताची पिडा, विविधतेचे पिडेंत भुरगीं, युवा जनां प्रायस्तां कश्टून आसात. जायतीं जाणां मरणाच्या तणीर आसात. देव तांकां सुडका दिवं दी, बरें करून दी. तांकां सर्व पिडेंतलें तांकां सुडका दिवं दी म्हूण मागया. मागया आमी आमचेच खातीर. जायते पटी आमी आमचोच आमी द्वेश केला. आमच्याच जिवितांत उणेपण आमी पळयलां. सोम्यान आमकां जायतें दिलां. सोम्या लागीं मागया. आमचो भावार्थ घट करूंक, बरवशान आमी जियोंक, बरवशाचे व्यक्ती जावंक, सर कश्टां आनवारान फूड करूंक धैर्य मागया. संतोष आमच्या जिवितान मेळच्या खातीर मागया. प्रत्येक जावन भूंय कापणी जावन जायत्या गांवांत
लोक कोश्टोन आसा जायते लोक मरण पावला देव आमकांय राखूं दी आनी कोण असल्या भंय कामण्यांत कश्टोन आसात गरदार नासतना कश्टोन आसात देव तांची दया करच्या खातीर मागया आमकां सोम्या जेजूच्या पांया तळा समर्पण करया सोम्या विणे आमचें जिवीत ना सोम्या विणे आमच्या जिवितांत कितेंच करूंक शकना आज जाकेवा बरी आमच्या जिवितांत कडी सुडका मेळ्ळ्या आमी सोम्याची जावया आमचें सगळें जिवीत सोम्याक समर्पण करया सोम्या तूं एकलोच पुरो दुसरें म्हाका कितेंच नाका सोम्या लागीं भावार्थान म्हणया सोम्या तूं एकलोच पुरो दुसरें कितेंच म्हणजे जिवितान म्हाका नाका सर आमची मागणी आमची प्रार्थना आमचे जिवीत सोम्याच्या पांयातला समर्पण करून गावया सगळोच जेजू समर्पिता सगळोच जेजू समर्पिता कुशेक सदांच ओपसिता सदांच मोक्त ताचेर पातीम ताचे थंय हांव जियेता जादूबान सर्व दिता सर्व दिता सगळोच म्हाका सर्वंगारा हांव समर्पिता परत गावया सर्व दिता सर्व दिता सगळोच म्हाका सर्वंगारा हांव समर्पिता सगळोच जेजू समर्पिता सोम्या म्हाका हांव दिता मोगान सत्तेन म्हाका तुंब आशिर्वाद मोचेर दवर सर्व दिता सर्व दिता सगळोच म्हाका सर्वंगारा हांव समर्पिता सर्व दिता सर्व दिता सगळोच म्हाका सर्वंगारा हांव समर्पिता हांव समर्पिता हांव समर्पिता जेजू आज आमकां हर एकल्यांक ताचें बेसांव दिता हाचें बेसांव आमकां चड आमच्या जिविताक गरजेचें जेजू ल्हाना भुरग्यांक आशिर्वाद दिलो आज आमकांय ताच्या भुरग्यांक तो आशिर्वादीत करता पवित्र करता आमकां कुरपेन भरता हाचो आशिर्वाद घेतले आमी आमच्या जिवितांत खरी सुटका कोरो सोदतोच बरेपण जिवितांत बेसांवां आमी जोडून घेता तसो सोम्याचो आशिर्वाद घेवच्याक आमी तयार करया सोम्या दी तुजो आशिर्वाद म्हजेर म्हज्या कुटुंबाचेर आमच्या सर्व वावराचेर आमी सोम्याचो आशिर्वाद आमी मागया साक्रामेंतांतल्या जेजूचें बेसांव आमी घेवच्याक गावया गीत येद्या वडा साक्रामेंता
Itiavoda Sacramenta Sesanaman karuya Puvinatya rupa botla Nayoriti adaya Salvokvecha skutvisvya Baba Sese Bapa Tase Puta Ulasani Sutiza Potvi Mahima Sasa Sasa Ekasaya Hasita Tu Kadogancha Spirita Samasami Navarta प्रार्थूया ये देवा विचित्र साकारामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जिये त्याने राज करताय सासनाच्या सासना Amen. तुझ्या प्रीती भोवती आमी आयल्या बापा संतोषाच्या उमाळ्या भक्ती नुर्बेन कालच्या काळजान मोनात बेटोंक एगा बलिदान दिसवो आयसो तुवें सामकां दिल्लो हरसून तुजी महत् कार्या निकाल सगा दिन सोडवणे तुझ्या मितमे नाचलेल्या मोगा तुझ्या वेची भोवती आमी आयल्या बापा संतोषाच्या उमाळ्या भक्ती उर्बेन कालच्या काळजान मोना बेटोंक करगा बलिदान बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमचे पासून मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या त्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं क्रिस्त ते मोगाळ भावनो भयणीनो आनी भुरग्यानो सा लॉरेसाच्या पूर्ण शेताक आमी हांगासर आयल्या सा लॉरेस ताच्या जिवितांत भावार्था खातीर आनी आपणाचें रगत व्हरून जेजूचो तो साक्षी जालो आयचो वांजेलांत जेजू देवाचो पूत म्हणलें जो देवांक 4 साक्षी दिवन रुजवात करता आमचें जिवीत देवाक साक्ष जावंक एक जिवोवचें जिवीत जावंक जाय
देवान आमकां ह्या संवसाराक धाडलां आमी खंयसर आसांव आमच्या कुटुंबांत आमच्या फिरगजेंत हर एका वेळार आमी क्रिस्ताक साक्ष दिवचे आमी व्यक्ती जावंक जाय देखून बऱ्या करण्यांनी भावार्थांत आनी बरोवशांच्या जिविता मुखांतर सोम्याक सदांच आमी साक्षी जावया आनी सोम्याचो मोग सदांच आमच्या काळजांत दवरून तसो मोग लोळेसान तुबले दाखले तें दाखयलो तो दाखोवच्या मुखांतर आमी सोम्याची खरी भुरगीं जावच्याक जाय जालो आदार ह्या बलिदाना वेळार आमी मागया आमचे सर पातकांची दूख उणेपण आमी वळखून घेवया नितळ काळजाने बलिदान भेटूंक आमकांच आमी तयार करया हांव पातकी सर्पद्विदार देवा आनी तुमकां भयणीनो सोन्या उसल सांगता मनान चिंतून तोंडान उसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें सैती पथकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून तूं बगे वचलां सांगपाक मागीर सगळ्या देवता आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सेस्परादेवा लागीं विनंती करप म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुल्त करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन सोमिया काकुल्त सोमिया काकुल्त Krista Krista काकुल्त Somia काकुल्त Somia Kakutka प्रार्थुया बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटून बागेंत लोरेस दुर्बळांचे सेवेंत विश्वासी रावून आनी रक्त साक्षांचे कश्ट मरण सोसून मैमेवून जावंक पावलो ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी सोलूंक आमकां बळ दी हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना आमेन निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें आतांच सकला देव कित्याक तुवें इजिप्तांतली भायर काडिल्ली परजा पातकान पडल्या आनी तिणें म्हजो तिरस्कार केला हांवें तांकां दाखयिल्ली वाट तांणी तुर्तान सांडल्या पेटिल्ल्या भांगाराचें वस्त्र करून तांणी ताची स्तुती केल्या आनी ताका बली भेटयल्या तांणी म्हळां हो तुजो देव ये इस्रायला तुका इजिप्तांतलो भायर काडिल्लो तो सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें ही परजा कितल्या धरून काळजाची म्हण हांवें पळयलां म्हाका म्हजे इतल्याक सोड म्हजो क्रोध तांचेर पेट्टलो आनी तांकां ग्राशितलो पूण तुका हांव एक व्हड राष्ट्र करतलो मोइजेन सर्वेस्परा आपल्या देवा लागीं प्रार्थून म्हळें सर्वेस्परा तुजे व्हड सक्तेन आनी बळवंत हातान तुवें इजिप्तांतली भायर काडिल्ल्या त्या परजेचेर तुजो क्रोध कित्याक पेटसो करताय दोंगरा वयर तांचो संहार करचे खातीर आनी तांकां पृथ्वी वयलीं काडून तांचें निसंतान करचे खातीर तांणी तांकां फसोवन भायर हाडलीं अशें इजिप्तकारांनी सांगूंक तुवें तांकां कित्याक सोडचें तुज्या सेवकांचो अब्राहामाचो इजाकाचो आनी जाकोबाचो उगडास दवर तुवें तुज्याच नांवान सपूत घेवन तांकां बसयल्लें आकाशाच्या नखेत्रा परी हांव तुमची संतत वाडयतलो आनी हांवें बसयल्लो हो सगळो देश तुमचे संततेक हांव दितलो आनी सदां काल तो तांचें दायज जातलो देखून सर्वेस्परान आपलें मौन बदलिलें आनी आपल्या लोकांचेर
ताणें दडूंक येवजिल्ली ती क्यास्त धाडली ना. देवाचें उतर हें. देवाचे बड उपकार. तुझे बजेसो तूं मोकरताय सर्वेस पोरा तर मोजोई उगडास कर. तुझे परचेसो तूं मोकरता सर्वेस पोरा तर मोजोई उगडास कर. होरेब दोंगरार ताणी एक वासरू पेटले. कडयलेल्या लोहाच्या बोंब्याक ती सर पडली. महिमेच्या देवाक ताणी सांडलो. थंड खातेल्या त्या पाड्याक ताणी पोटलून धरलो. तुझे परचेसो तूं मोकरताय सर्वेस पोरा तर मोजोई उगडास कर. इजिप्तान महात कार्यां हामाच्या देशांत अद्भुत तांबड्या दर्या लगसर चापा केल्ल्या देवा आपल्या तारोकांक ती विसरली. तुझे परचेसो तूं मोकरता सर्वेस पोरा तर मोजोई उगडास कर. देखून सर्वेस पुराण तांकां नास करूंक चिंतले. पूण देवा सोविंचणार मोईचे मोदे पडलो आनी तांचो विबाड जायन अशें ताचो पेटलो लोकरो ताणें पालवायलो. तुझे परचेसो तूं मोकरता सर्वेस पोरा तुझ मोजोई उगडास कर. तुझे परचेसो तूं मोकरता सर्वेस पोरा तर मोजोई उगडास कर. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बलिदाया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बलिदाया. देवान संसाराचो सोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ओपून दिलो. जो कोण ताका सतमानता ताका सासनीक जिवीत मेळटा. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बलिदाया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बलिदाया. सर्वस्व तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू सुदेवांक सांगूंक लागलो, म्हजे विशांत हांव साक्ष दिन जाल्यार म्हजे साक्षेक मोल ना. म्हजे विशां साक्ष दिसलो दुसरो एकलो आसा. तो म्हजे विशां दिता ती साक्ष करी म्हूण हांव जाणा.
तुमीच जुवांव सरशीन जण धाडिल्ले ताणें 27 साक्ष दिल्या. म्हाका मनशाची साक्ष गरज आसा म्हूण न्हय, तुमी बाचाव जायजे म्हणल्या खातीर हें हांव तुमकां सांगतां. जुवांव एक जळतो आनी परजळीत दिवो जावन आसलो आनी ताच्या उजवाडांत उल्हास पावोवंक थोडो काळ तुमी कुशी व्हेली. पूण म्हाका आसा ती साक्ष जुवांव दिल्ले प्रास व्हरती. बापान म्हाका करूंक दिल्यान तीं कामां आनी हांव करीत आसां तीं कामां बापान म्हाका धाडला म्हूण म्हजे विशांत साक्ष दितात. त्या शिवाय म्हाका धाडलेल्या बापानच म्हजे विशांत साक्ष दिल्या. पूण तुमी ताचो ताळो केदींच आयकोंक ना, ताचे मुखामूळ तुमी केदींच पळोवंक ना. ताणें धाडलेल्याक तुमी सत मानल्यार मात्र ताचें उतर तुमचे भितर रावतलें. पवित्र पुस्तकांनीच सासनीक जिवीत आटापूंक आसा म्हूण तुमी ती चीत दिवन वाचतात. तींच पुस्तकां म्हज्या विशांत साक्ष दितात. तरी तुमकां जिवीत लाभा सारकें म्हजे सरशीं येवंक तुमी काबूल नात. हांव मनशांक होगळापाक लबदल्लो न्हय, पूण तुमकां हांव वळखतां. तुमचे थंय देवाचो मोग ना म्हूण हांव जाणा. म्हज्या बापाचे नांवी हांव आयलां, पूण तुमी म्हाका स्विकार करनात. दुसरो कोण आपलेंच नांव येत जाल्यार ताका तुमी स्विकार करूंक तयार. तुमचे भितर एकामेका तावन मान जोडचो म्हळ्यार तुमकां खुशी, तरी एकल्याच देवा तावन मेळचो मान मात्र तुमकां नाका. तशें जाल्यार तुमी कशे सत मानलेल्यात? म्हज्या बापा हुजीर हांव तुमचेर गुन्यांव मांडटलो म्हूण तुमी चिंती नाकात. मोयजेचेर तुमकां भरोसो आसा न्हय, तोच मोयजे तुमचेर गुन्यांव मांडटलो. मोयजेक तुमी सत मानलो जाल्यार म्हाकाय तुमी सत मानते आसल्यात, कित्याक ताणें बरयल्या त्या म्हज्याच विशांत. पूण ताच्याच बरपांनी तुमकां विश्वास ना जाल्ल्या उपरांत म्हज्या उतरांचेर तुमकां कसो विश्वास आसत? देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, देवाचें उतर आमी आयकलें. मोठो नियाळ ह्या देवाच्या उतरांचे करच्याक विशय आसा. जेजूचे बळवंत साक्षी आमी जावया. सर आमी एक फुडें म्हणया गी, जेजूचे बळवंत साक्षी आमी जावया. आयच्या संवसारांत पळयल्यार जावं ते आमच्या घरांनी वा रस्त्यांनी वा ऑफिसांत वा इतर सरकारी जाग्यांनी हर एक कडेन CC कॅमेरा घालतात. तुमच्या घरांत ते आसूंक पुरो आसल्यार बरें. आतां हे CC कॅमेरा जायतांनी घालतात कारण जर खंयच्या वेळार एक चोरी जाता, अवघड जाता वा खंयची एक घडीत घडटना थंयसर आमकां एक प्रूफ मेळटा वा कोणें थंयसर चोरी केल्या, कितें जालां ते घडयतात, कोण पुरा भागीदार आसात, हे सकड ते CC कॅमेरा रेकॉर्ड जाल्ल्या वरवीं आजकाल भोव बेगीनच वा सोरांक वा अपराधीक धरूंक भोव चड सुलभ. ताच्या वरणी CC कॅमेरा आज आयच्या संवसाराक एक बळवंत एक साक्ष जावन आसा. पयल्याच्या काळार CC कॅमेरा नासल्या वेळार कोण्या परा पळयलां तांची नांवां इसारन आपण हाडन तांकां साक्षी दिवंक आसताले कोर्टेंत. पूण आतां भोव सल्लीत जालां. सकड कॅमेरा रेकॉर्ड आसा आनी ते रेकॉर्ड सुलभान कोर्टेंत दाखयल्या वेळार बेगीनच अपराध्यांक शिक्षा जाता आनी बेगीनच नीत जोडूंक सुलभ जाता. जर आमकां आमच्या विशयान कोणी मनी अपराध म्हणल्यार पयलें आमी साक्षीक सोडटा, साक्षीक जमो करता. ताणें म्हणलें वय की कोणें सकड पळयलां म्हणून आमी साक्षी जमो करन कोर्टांत आमी निरपराधी म्हणून दाखयता. देखून कोर्टांत आमी गेल्यार थंयसर कळटा पयलें साक्षी मुखार येयात म्हणून आपयतात. कारण थंयसर साक्षी आसल्यार मात्र जर साक्षी बळवंत आसात आमकां जीक मेळटा, जैत मेळटा. जर तर साक्षी थंयसर बळवंत ना जाल्यो तर आमची केस सॉल्व जाता. देखून ह्या संवसारांत खंयची संगत आमी घडीत वा नीत प्रूव करचे तर थंयसर साक्षी सर गरजेचें. हाचे वांचेल जेजू आमकां
ताच्याच विशयान साक्ष दिवची आमकां जेजू आमकां कळीत करता. आयच्या वांजेलांत आमी पळयल्यार थंयसर जुदेव जेजूक जिवेशी मारूंक सोदतात. कित्या पासत आमी जाणाव 2 कारणां खातीर. पयलें, जेजू साबाता दिसा वावर करून आड व्हरलें, पूण जेजून साबात दिसा जायत्या पिडेस्तान बरें करन ताचो साबात मोडलो म्हणून पयलें कारण. दुसरें कारण, तो आपुणूच देवाचो पूत आनी आपुणूच देव म्हणून ताणें लेखलां चिंतलां म्हणलें दुसरें कारण. ह्या 2 कारणां खातीर जुदेव ताचेर फिर्याद मांडटात आनी ताका जिवेशी मारूंक ते सोदतात. आनी हें जाणा जाल्लो जेजू आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें जुदेव्या मुखार 4 साक्षी दवरतात. जेजूच्या वेळार CC कॅमेरा नासले. थंयसर कितें जेजून केलें बरेंपण केलें तें सकट जुदेवांक ताच्या दोळ्यांक तें तोपलें. त्या खातीर जुदेव जेजूक जिवेशी मारता आसतना मारूंक ते चिंता आसतना थंयसर जेजू तांकां 4 साक्षी दवरता. आनी हे साक्षी मुखांत जेजू रुजो करता की आपूण ह्या संवसाराक आयलो देवाचो पूत मेस्सिया म्हणून त्या जुदेवांक कळीत करता. आनी कसलो साक्षी जेजू त्या जुदेवा मुखार दवरता आपूण मेस्सिया म्हणून. पयली साक्ष जावन आसा जेजून दिल्ली जुआंव बावतिस्ता विशयंत. जेजू पयलें म्हणटा आपूण आपणेंच म्हजे विशयी साक्ष दिवंक जायना. जर हांव म्हजे विशयी तर साक्ष दितां तर त्या साक्षीक मोल ना. देखून हेरांनी साक्ष दिवंक जाय. देखून पयलें जेजू विशयी साक्ष दिल्ली जुआंव बावतिस्तान. तो जुआंव बावतिस्त जेजूच्या की पयलें आयलो. आनी जुआंव बावतिस्तान तो कितें जावन आसलो. जुआंव बावतिस्ताची साक्ष कितें म्हणलें आमकां जुआंवच्या वांजेलांत आमी वाचल्या नंतर कळटा. तो म्हणटा ते जुदेव ताचे लागीं विचारतात तूं प्रवादी की न्हय, तूं देवान दडलो व्यक्ती की न्हय. तो म्हणटा हांव एक ताळो, आरण्यांत बोब मारचो एक ताळो, हांव पातकिजींनी बदला म्हणून सांगचो एक ताळो. आनी जुआंवन कशें जेजूक साक्ष दिली. जुआंवन जेजूक साक्ष दिली तो आपणाकच कालतो करता. तो म्हणटा म्हज्या उपरांत येतलो एकलो बलिश्ट, हांव उदकांत स्नान दिता तर तो पवित्रत्म्यान स्नान दिता आनी पातकिजींनी बदला आनी त्या पातका तुमची बोगसूनचो मेस्सिया येवनचो आसा म्हणून लोकांची पातकिजींनी सांडूंक सोडवणेची वाट तयार करच्याक तो जुआंव बावतिस्त वावरलो. आनी अशें जेजूक पळोवन तो म्हणालो पळया देवाची शेळी. म्हळ्यार जेजू विशयी तो उलयलो, जेजू विशयी लोकांक ताणें शिकयलें आनी जेजूक तो साक्ष रावलो. आनी निमाणें जेजू खातीरच तो आपणाचें रगत ताणें वारोवन क्रिस्ताचो खरो साक्षी तो जालो. आनी दुसरें जेजू थंयसर जुदेवांक आनीक साक्ष दवरता. पयलें साक्ष जुआंव बावतिस्ता विशयी. दुसरी साक्ष जेजून केल्लीं अजापां आनी जेजून दिल्ली शिकोवणूच जेजू खरो मेस्साया म्हणल्यार एक साक्ष. जेजून जायते अजापां केल्या. जेजून मेल्ल्यांक जिवंत केलें, पिडेस्तांक बरें केलें, पातक्यांक बक्षिलें. जेजू सिनेगोगांनी आनी दोंगरान बसून जेजून जायते लोकांक शिकयलें. आनी जेजूची शिकोवन आयकून लोक विस्मीत पावलो. आनी जेजून मेल्ल्यांक जिवंत केल्ल्या वेळार लोक व्हड्या ताळ्यान बोबमान म्हणलो व्हडी एक प्रवादी आमचे मदें उठला, देव आपल्या परदेची भेट करूंक आयला म्हणून लोकांनी जेजूच्यो त्यो शिकोवन जेजून केले अजापां पळोवन लोकांनीच जेजूक साक्ष दिली. म्हळ्यार जेजूचे अजापांच जेजूची शिकोवणूच एक जेजू आपूण मेस्सिया म्हणलें कळीत जाता आनी ती एक साक्ष जावन आसा. तिसरें साक्ष जेजू जुदेवा मुखार दवरता ती साक्ष जावन आसा देवच म्हज्या मिसावाक आपूण देवाचो पूत म्हणल्यार एक साक्ष. कित्याक जेजूच्या हर एका मिसावा वेळार देव ताच्या जेजू सांगात हजर आसलो. आमी पळयता जेजूच्या पवित्राच्या वेळार थंयसर सर्गुक्त जालो आनी देवाचो ताळो थंयसर आयकलो हो म्हजो मोगाचो पूत. हाच्या उपरांत जेजूच्या रुपांतरा वेळार पळयल्यार थंयसरी देव हजर आसलो आनी देवाचो ताळो आयकलो. आनी अशें आनी एक जेजू थंय लोकां मुखार बापा तुजें नांव महिमे भरीत कर म्हणून मागता आसतना परत एक लोकां मुखार एक व्हड एक आवाज आयलो. हांवें तें महिमे भरीत केलां आनी लोकांनी चिंतलें हो गोडगोडो जालो म्हणून, पूण खरेंचो देवाचो ताळो. तशें म्हळ्यार जेजूच्या मिसा वेळार देव आपल्या पुता लागीं उलयला. देवाचें हजरपण थंयसर आसलें आनी त्या खातीर
देवूच जेजूच्या मिसावाक जेजू आपूण एक मेस्सिया म्हणल्याक एक साक्ष जावन आसा. आनी चवथी साक्ष जेजू जुदळा मुखार दवरता ते जावन आसा नियमशास्त्र आनी प्रवाद्याची उतरां. जेजू जल्माच्या पयलेंच प्रवाद्यांनी जेजूच्या मेस्सिया विशयन इमॅन्युएला विशयन थंयसर बरयलां आमी वाचता. आनी जेजून जायते पटी प्रवाद्याची उतरां जेजून वापरली आनी नियमशास्त्र लोकांक शिकयलें. आनी अशें जेजून जायते पटी म्हणलें आसा प्रवाद्याची उतरां खरी जालीं. आनी जेजून तेंच प्रवाद्याची उतरां आनी नियमशास्त्राच्या उतरांच जेजू खरो मेस्सिया म्हणल्याक जेजूक एक ती साक्ष जावन आसात. देखून 4 साक्षी जेजू थंयसर जुदव्या मुखार दवरून आपूण देवाचो पूत वा मेस्सिया ह्या संवसाराक खरोच आयलो म्हूण तो साक्ष दिता. म्हाका भाव भयणीनो, ही जेजूची साक्ष जेजून खरोच मेस्सिया म्हणल्याक आज हांव आनी तुमी हर एकली ह्या संवसाराक आयलीं. जेजून आमकां धाडलें ह्या संवसाराक एकाच कारणा खातीर. तें कारण जावन आसा आमी सोम्याक साक्ष दिवंक. जेजू खरोच मेस्सिया, जेजू खरोच सोडवणदार, तो खरोच देवाचो पूत म्हणून हांवें आनी तुमी आमच्या जिविताच्या मुखांतर आमची क्रिस्तांव जिवीत जियोवच्या मुखांतर आमी हेरांक दाखोवंक दिवंक जाय आनी तेंचो साक्ष. देखून हांवें कोणी म्हजे विशयी साक्ष दिवंक जायना. जेजू म्हणटा माथ्यावचो वांचेलांत लोक तुमचो बरो करून पळोवन सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं. म्हळ्यार लोकांनी आमचो बरो करून पळोवन लोकांनी बापाक साक्ष दिवची. देखून आज हांव आनी तुमी कितें कसली साक्ष जेजू दिवंक जाय. जेजू सर्गाक सोडून वेच्या आदीं जेजून दिल्लो आदेश आसा संवसाराच्या पोंताक वचा आनी तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. देखून आमी जेजूचे खरे साक्षी जायचे तर कितें करूंक जाय. पयल्यान जावन आमी दिसपडटें देवाचो ताळो आयकूंक जाय. आमी देवाचो ताळो जावंक जाय. कसो जुवांव बावतीस्त देवाचो ताळो जालो तो आवाज जावंक ना. आमी हर एकल्यांनी देवाचो एक ताळो जावंक जाय. देवाची उतरां आमच्या तोंडांत येवंक जाय आनी देवाक आमी परगट करूंक जाय. आनी आमी सदांच देवाक मानवची व्यक्ती आमी जावंक जाय. पयलें साक्ष दिवचें. आमी खंयसर आसा म्हज्या कुटुंबांत हांवें एक काजारी जिवीत बेस सोडला. एक याजाक वा धार्मीक वा हांव एक अमकार जावन जियेतां. हांव हर एकल्यांनी आमच्या बेसांत आमी सोम्याचो ताळो जावन आमी रावूंक जाय आनी ह्या मुखार सोम्याक आमी साक्ष दिवंक जाय. दुसरें जेजूक आमी साक्ष दिवचें आमच्या जिवितांत खरो भावार्थ आनी बरवशान आमी जियोवचें. जर म्हजे लागीं भावार्थ ना हांव बरवशान जियेना तर सोम्याक आमी केदींच साक्ष दिवंक शकना. देखून खरो भावार्थ मात्र आमकां साक्ष दिवंक जाता. जाकेवान जेजूक भावार्थान ताणें स्विकार केलो आनी निमाणें ताणें सगळ्या लोकां उजेर तो म्हणालो म्हज्या आस्तीन तो अर्दो वांटो हांव दितां. जेजूक तो साक्षी जावन रावलो. जेजूच्या मेटांनी तो चल्लो. तिसरें जावन आमी जेजूचे खरें साक्षी जायचे तर आमी जेजूचो आमच्या जिवितांत मोग करूंक जाय. जर म्हज्या जिवितांत म्हज्या काळजांत खरो मोग देवाचो मोग म्हज्या काळजांत जिवितांत ना तर जाल्यार आमी खरेंच सोम्याक परगट करूंक आनी सोम्या खातीर आमी थीर रावूंक आमी जायना. भाग्यवंत लोरेस देवाच्या जेजूच्या मोगांत पेटलोलो आनी त्या खातीर तो आपणाचें रगत वारूंक घेतय तो फाटी सोरूंक ना. आनी हेर जायते मार्तीर सांत भक्त आसात देवाच्या मोगान पेटलेले त्या खातीर सोम्याक ते साक्षी जाल्यात. आनी चवथें जावन आमी देवाचे साक्षी जायचे तर देवाचें उतर त्या उतरां प्रकार आमी चलोवंक जाय. कशें नियमशास्त्र आनी प्रवाद्याच्या पुस्तकांत जेजूक साक्ष दितात तशें देवाचें उतर वाचल्या वरवीं आमकां जिविताची वाट मेळटा आनी आमी खरेंच सोम्या जेजूक आमच्या जिवितांत आमी साक्ष दिवंक पावता. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जेजून आमकां विंचलां, जेजून आमकां आपयलां. आमी ह्या संवसारांत बरें फळ दिवन ताचे खरें साक्षी जावंक. तर आमच्या काळजांत येवकारिस्तांतलो जेजू आमचे थंय येता. तो आमकां आज पवित्र करता, तो आमकां आपडटा आनी त्याच सोम्याक सेवले आमी जेजू क्रिस्ता बरी जावंक प्रयत्न करया. जेजू क्रिस्ता बरी आमी सदांच जियेवया. आमची चिंतना आमचें उलोवणें आमचें आयकुचें क्रिस्ताक मेसूंचें बरी जावं दी. आनी हांव खंय आसा कसले बेसांत आसा थंयसर हांव म्हज्या सोम्याक परगट करतां, सोम्याचो मोग करतां आनी मोरा पर्यांत हांव सोम्याक विश्वासी रावून सोम्याचो भावार्थ हांव जियेवन आनी एक दीस हांव सोम्याक खरेंच साक्षी जावन ह्या जिवितांत ह्या संवसारांत मरतां.
आनी कोण सोम्याचे साक्षी जावन मरण पावतात सर्गींच्या वैभव देव तांकां फोव करतलो. आमेन. आमकां मोगाळा बापा अर्घ आमी भेटयता भक्ती आस्तुका आशिर्वाद तूं आमचे अरेका दिसा जिनी सुफळ नंदन कर मागता ये बापा स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची मोगासोर कर्जा तुका भेटोवची भेटयता मी काणीक बापा उड्या वायनाची भक्तीन समर्पिता ही काणीक मोगाची काणिका संगी भेटयता जिणी आमची स्वीकार करून पावन कर भेटोवणी आमची स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची मोगासोर कर्जा तुका भेटोवची सर्गीच्या देण्यानी बळचिरी आमची कुर्बादी जियोच्या जिनी मोगाची. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानतात असले जावं म्हूण आमी मागया. हे तुमच्या अनंत बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेमक्या पवित्र विचारदावा सर्वेस्पर मानून घेव. प्रितीच्या बापा, तुज्या पुतान धरलेली जिविताची वाड आपली करून भाग्यवंत लॉरेस जमनेन वंपलेल्या गोवांच्या कण्या परी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्त साक्षाच्या मोरणा वरवीं महिमेवून जालो आनी पवित्र सभेक सुबां पीक दिवंक पावलो. ह्या समोनान आमी संवसाराचे सोडवणे पासून आमची जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर्पद्वेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मोना शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवून येसो. आमच्यो बंदोवण्यो दामून तुजी साकरी करूंक निर्लोभी काळजां भरताय तूं आमकां नव्या बळान. सरतेल्या वस्तूंक फावो ते मोल दिव सरानांत तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापयच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी सोमेस्त भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं सगळी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सगळी
तुकाच सगळी तुकाच सर्वेस्पराची नावे येता ताका जय जय सर्गी तुकाच सर्गी तुकाच बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें वुंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची फेस पोरी जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेया आनी हांतलें पियेया ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचे रगत पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासून आनी सोमेस्त मनशा पासून ते वारोवतले हे म्हज्या उगडासा करात बावरतासो गोटू परगटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुन्हा जीवन पर आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेता बापा जेजूच्या मोरणाचो आनी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता हो जिवीत असो वोंडो ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवन तेल्या आमा सोमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे प्रथमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भगियन बापा चराड आयजक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मरण पावल्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ फळोवंक फावो कर आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरी देवाची माय तिचो पती भाग्यवंत जुजे ह्या तळाचो शारोती भाग्यवंत लॉरेस भाग्यवंत धर्मदोत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखान तूं आमकां वांचो दी तांच्या संगात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन आमेन आमेन
आमच्या सर्गींच्या बापाक आमी बावरतना उलो मारतना आमी खरेंच सोम्याचे साक्षी जावन जिवोवच्याक ती सोम्याची कृपा आमी मागोवन सांगात आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समकाय, तुझे खुशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचे पातकां बगोस, आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतले विघ्नांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भागाने आमच्या सोडवोनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशेन अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व विघ्नां आकांतांतली आमकां वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोवार्थांचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. माया मोगसो आनी एकवटसो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळये संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. पळयात आमचो सोमी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सर्व सुभागी. सुम्या तुमचे भितरेंचे म्हाका पवना, पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. ए सोमिया काळजांत म्हज्या राखून आसा, येण्या तुज्या येवेगी जेजूराया स्वागत करता तुका. जशें फुलो एंचे साळ सूर्या कुशी दोता, तशें सोम्या मोन हे मोचे तुका सेला लेता. ई सोमिया काळजांत म्हज्या राखून आसा, येण्या तुज्या येवेगी जेजूराया स्वागत करता तुका. जशें सोडून आसो दिवो उस्वाट डिंपल जोडटा, तशें अस्कल जिहो मोसो मोगान तुज्या सोंपता. ए सोमिया काळजांत म्हज्या राखून आसा, येण्याक तुज्या येवेगी जेजूराया स्वागत करता तुका.
सोमिया काळजान म्हज्या राखून आसा येण्याक तुज्या बेगीन जेजू राया स्वागत करता तुका जेजू हांव तुका अर्गां दिता रावतो दुर्बळ्या पिळाराम तुका स्वागत करता तुका हांव वंदिता सदां जावतो म्हज्या काळजां तुका स्वागत करता तुका हांव वंदिता सदां जावतो म्हज्या काळजां मासाळतान तुज्या कोसमोजो करता विस्तार देण्यान म्हाका तूं भरता तुज्या सुकारान अर्गां हांव दिता तुज्या काळजान सोलो आदार मागता जेजू हांव तुका अर्गां दिता रावतो दुर्बळ्या पिळाराम तुका स्वागत करता तुका हांव वंदिता सदां जावतो म्हज्या काळजां तुका स्वागत करता तुका हांव वंदिता सदां जावतो म्हज्या काळजां प्रार्थुया जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं बागेंत लोळेताच्या काळजा परी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भावा भयणींच्या कश्टांक आनी हाल उपाद्र्यांक उगड आनी तांच्या गरजा पावोवंक आमचे हात पांय सुरसुडीत कर गरिबांचे आनी भक्तेल्यांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां पासून कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचे वयर आशिर्वाद घालूं आमेन. भाव भयणीनो आयच्या ह्या मिसाचे प्रधान याजक जावन आमचे खातीर मिसाचें बलिदान भेटयिल्ल्या मानदीक पाप रॉन्सन पिंटो सहाय्यक फिर्गज याजक शिरवां हांकां तुमच्या नांवी आभार मानून घेता देव बरें कर म्हणटा ताच्या मुखल्या सर मिसामाक जैत मागता तेर्साची लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या लितुर्जीक समितेक देव बरें करूं आनाचे वाती वाणच्या पासत सर्गीच्या सर पदवेदारा बापा आमी तुका अर्गां दिता ह्या सर वातींचेर तुजो आशिर्वाद घाल काळ जमानाचो उजवाड फांकोवन दी दिसपडतो ग्रास तांकां फावो जावं दी ताच्या काळ जमानाची आशा आनी यात्रेक फळादीक जावं दी ताचें मागणें मागल्लें फळादीक जावं दी खंयच्या आशेन आत्रेगान त्या सांदोर्साच्या पवित्र तळांत तांणी काणीक दिल्या ती तांकां देवाच्या आशिर्वादान उपकार दिसपडतो ग्रासा मारिफात फाटी उपकार मेळों दी सर तर सो काळोख तांचे तवना पयस जावं दी म्हण मागता क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं आतां नांवां आपयल्यांनी मुखार येवचें आनी प्रधान याजका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो हाचे जेवणाचे प्रायोजक प्रशांत क्वाड्रस अँड फॅमिली पलिमार प्रशांत क्वाड्रस अँड फॅमिली पलिमार
जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां जॉयल रियोना फेर्नांडीस गुरपूर, जॉयल रियोना फेर्नांडीस गुरपूर, शर्मिळा केविन डिमेल्लो बेलमंड, शर्मिळा केविन डिमेल्लो बेलमंड, वेनिशा ब्रिट्टो कार्कल टाउन, वेनिशा ब्रिट्टो कार्कल टाउन, लियो डिसोजा अंबलपाडी उडुपी, लियो डिसोजा अंबलपाडी उडुपी, वलेरियन मतायस शंकरपुरा, वलेरियन मतायस शंकरपुरा, हैरी एंड मेरी शिरवा, हैरी एंड मेरी शिरवा. अच्छे मुर्दोमो जेनिशा क्लेरिशा नजरेत नकरे, जेनिशा क्लेरिशा नजरेत नकरे, सियोरा ऑड्रे डिसोजा मैंगलोर, सियोरा ऑड्रे डिसोजा मैंगलोर, जीन रूथ डिसोजा मैंगलोर, जीन रूथ डिसोजा मैंगलोर, लूसी डिसोजा मिलाग्रिस, लूसी डिसोजा मिलाग्रिस, हेनरी आणि आलिस फेर्नांडीस कल्याणपूर, हेनरी आणि आलिस फेर्नांडीस कल्याणपूर, नॅन्सी डिसोजा नेदरलँड, नॅन्सी डिसोजा नेदरलँड, हेल्विन मतायस अँड फॅमिली दुपदकट्टे, हेल्विन मतायस अँड फॅमिली दुपदकट्टे, लॉयल अँड लोनल मिनेजस शिरवा, लॉयल अँड लोनल मिनेजस शिरवा, सी जे थॉमस हुकरट्टे, सी जे थॉमस हुकरट्टे, रॉसबो हुकरट्टे, रॉसबो हुकरट्टे, आल्बर्ट डिसोजा अँड फॅमिली अलंगार, आल्बर्ट डिसोजा अँड फॅमिली अलंगार. कोणाची नांवां सोडून गेल्यानंतर तांणी येवन वाती स्वीकार करीत. Salaristo mogaso, shipai borto chisuso, patron doblada canso, sharoti amso. Salaristo mogaso, shipai borto chisuso, patron doblada canso, sharoti amso. Saloris Boga, Saloris Dayan, di tuji masotamka hare kadisa. Saloris Boga, Saloris Dayan, di tuji masotamka hare kadisa. Sant Lorisak novenaचे मागणे ये जैतेवन मागतीरा San Lorisa कन्या प्रायरीस बवरत्या खातीर कठीण कस असून जीव दिल्या आयकमचे कालते मागणे वरत्या पत्यान आमी तुजे सस्य आयल्या जीव बवर तीर बरोसो त्या बसो आनी आमच्या फेल्यासो करो मोग आमकां जोड दी आमच्या बेसाक सरी जावन निस्कळपण आमचे तें परजळ शंकर आमच्या सरात्मीक आनी संवसारी वडिलां तें कालतेपण आमी दाखय शंकर दुबळ्या धाकट्यांक पिडे शिडेंक आनी कस्तान वरांत आसल्यांक आमच्या संद्रपा प्रमाणे आमी पाव शंकर अनबावरत्यांक आनी बावरत्यांक शेळिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळा शंकर तुज्या बळदीक मजतेन देवाचे राज संवसारार विस्तारून दी आमच्या कुडी आत्म्याच्या सर्गर्जनी आमकां पाव प्रतीक जावं सबर जाणां विविध उपकार मेळिल्ल्या पासत अर्गां दितात न्युमोनिया तापकून जाल्ल्या खातीर बरी भलायकी फावो जाल्ल्या खातीर SLC एग्जाम बऱ्या तरेन जाल्ल्या खातीर बरें काम मेळिल्ल्या खातीर इंटरव्यून पास जाल्ल्या खातीर अमल पियेवण सुटका मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दितात ह्या सर उपकारां खातीर अर्गां दिवया अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू भगवान तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या हर्षितां तुका सोम्या जेजू हर्षितां तुका सोम्या जय तुका सोम्या जेजू जय तुका सोम्या हालेलुया 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 सर आमची त्या सवा इरादे सान लोरेसा मरिफात देवाक आमी भेटोवन दिवया 104 जाणांक बरी भलायकी मेळच्या पासत 28 जाणांक बरी सैरीक मेळोवंक 20 आनी 3 जोड्यांक भुरग्यांचे देणे लाभोवंक
52 घरांनी समाधान मेळोंक, 40 भुरग्यांक शिकोवंक बरी मत मेळोंक, 12 भुरग्यांक सुडाळ उलोवंक जावं, सांत लोरेसाच्या मजतीन 40 आनी 8 भुरग्यांनी परीक्षेंत पास जावंक, 11 जाणां भुरग्यांक वडिलांक विधेय जावं, 14 भुरग्यांनी मोबायल एडिक्शनांतल्यान पयस रावंक मागतात, 50 आनी 8 जाणांक बरें काम मेळचे खातीर मागतात, 20 आनी 6 जाणांक विजा मेळचे खातीर मागतात, 12 जाणांक काजराचें कार्य बऱ्यान जरान जावचे खातीर, 22 जाणांक परगांवांत बरें काम मेळचे खातीर, 10 जोड्यांक काजरी जिवेत बरें जावचे खातीर, 9 जाणांक बरो फुडार मेळचे खातीर, 17 जाणांक मतीक समाधान मेळचे खातीर, 12 जाणांची शेळ ताप कोंकली गूण जावचे खातीर, 18 जाणांच्यो हातापांयांच्यो गांठी दूख गूण जावचे खातीर, 6 जाणांची किडनी पिडा, 4 जाणांची लिव्हराची पिडा, 5 जाणांची मुला व्याधी पिडा गूण जावचे खातीर, 12 जाणांची एलर्जी गूण जावच्याक, 20 आनी 6 जाणांची सर तराची पिडा गूण जावच्याक, 4 जाणांच्या पांयांतले किळे नापयन जावच्याक, 8 जाणांची दोळ्यांची दिश्ट फाटी मेळच्याक, 8 जाणांच्या माथ्याचे केस चडचे रावच्याक, 5 जाणांचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जावच्याक, 6 जाणांची डिलिव्हरी बऱ्या तरान जावच्याक, 12 जाणांची उसमोड, 8 जाणांची एलर्जी, 5 जाणांची पेंकाट दूख, 13 जाणांची तकली पडापड, 14 जाणांची शिरांची पिडा, 8 जाणांची गॅस्ट्रीक पिडा तावन सुटका जावच्याक, 6 जाणांची सामकुळांची पिडा केसोळी नापयन जावं, 8 जाणांची हार्टाची पिडा मायग्रेन गूण जावं, 11 जाणांचे गर्भकोशाचे समस्यो, 13 जाणांची पिड्स पिडा गूण जावं, 21 जाणांचे गरजागेचे समस्ये पर्याय जावं, 13 जाणांचे रीण फारीक जावं, कॅनडाचे PR मेळोंक, 11 जाणांचे दिल्ले पयशे पाटी मेळोंक, 12 जाणांनी आमाल पेवणे सोडूंक, 12 जाणांची आर्थीक परिस्थिती सुदरोवंक, गुडकातावन सुटका मेळोंक, 13 जाणांक बरो जागो मेळोंक, 12 जाणांनी वायट संवय सोडूंक, 10 जाणांनी कामांत प्रमोशन मेळोंक, सांबाळ सोडोंक, सर याजकांक धार्मिकांक बरी भलायकी मेळोंक, एकल्यान सेमिनरीक वचोंक मन करूंक, 15 जाणांचे बिझनेस बऱ्यान जावं, PCOD समस्ये गूण जावं, 4 जाणांचे कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावं, गोवा बायले मदें सांगात एकवटान जियोंक, 2 फॅमिली विजा मेळोंक, 7 जाणांचे बें पयस जावं, 18 जाणांची रातीक बरी न्हीद पडोंक, 18 जाणांचे कोर्टाची केस बऱ्यान इत्यार्थ जावं, 9 जाणांक पॉयंट बऱ्या तरान जावचे खातीर मागतात. प्रत्येक तेसां बसत मागया 2 भुरग्यांचे ADHD समस्ये पर्याय जावं, जायत्या भुरगीं ऑटिझम पिडेन कश्ट जाता तांकां गूण जावं, एका भुरग्याच्या उजव्या हाताक बोळ मेळोंक, एका बाबाक सैरीक जावं, एका बाबाच्या पांयांक बोळ मेळोंक, एकल्याचे लिव्हर फंक्शन टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल येवंक, जिबेचे आनी वंटाचे इन्फेक्शन गूण जावचे खातीर, गॅस्ट्रीक समस्ये गूण जावचे खातीर मागया. आमच्या फिरगेचे 20 वर्सां जावन ह्या जाकाची सेवा करून ह्या जाका खातीर रांदपाचें काम करनासलो रावी विशेश तरान पिडेंत आसा, ताका उलोवंक जावचे खातीर ऑक्सिजन लेवल ताचे नॉर्मल जावचे खातीर, ताच्या पांयांक संपूर्ण तरान बोळ जावचे खातीर आमी मागया. जेजून आपणून ताका संपूर्ण गूण जावन ह्या तळाक ताणें फाटी येवचे पासत आमी मागया. आमी विशेश तरान मागया ह्या तळाच्या सर योजना पासत देवाच्या आशिर्वादान, देवाच्या कृपेन फाटल्या 7 वर्सां जावन हांगासर गाडी गुरुतूक समस्ये मेसचें काम आसलें, पूण परच्या शुक्राराच्या दिसा देवाच्या वर्त्या काकुळतीन आनी देवाच्या मोगान ते गाडी गुरुतूक घालचे समस्ये पर्याय जावन सर्वे बऱ्या तरान 7 वर्सां उपरांत बऱ्या तरान जाल्ल्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिता. आनी तशेंच आमी अर्गां दिता हांगासर सर आमचे मुखलीं कामां बऱ्या तरान जावचे खातीर प्रत्येक तरान आमी आल्तरीचें काम हें भोव मजबूत बाजिलिका जावंक आसा. देवाच्या आशिर्वादान विसललो हो जागो सांत लोरेसाच्या विशेष मजतीन फाटल्या 300 वर्सां जावन हांगासर अजापां जाल्यान जायत्या लोकांक हांगासर बरेंपण जालां, सुटका जाल्या, यात्रेक पॉयंट करना आयिल्ल्यांक बरो वचो लाभला.
कोणायकी हांगासर सान लोरेसान निराशी जावंक सोडूना. तशेंच बाजिलिकाच्या अस्मितायेंत एक अल्तरीचें काम सुरवात करच्याक लयसांस मेळच्या खातीर आनी सर्व आमची कामां भरपूर तरान पोंताक पावच्या खातीर आमी विशेष तरान सांत लोरेस आमचे खातीर ताच्या बापाच्या नांवा खातीर आनी ताच्या महिमे खातीर हें वर्ती अजापां करूं दी म्हणून आमची सर्ते सवां मागणी सांत लोरेसा मरिफात देवाक भेटोवया. ಕರ್ತರದ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಭಿನ್ನಹದ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಲೆಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಭಿನ್ನಹದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಲು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ವಕ್ರದೃಷ್ಟಿಗಳು ನಾಶವಾಗಲು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ದೇವರು ಕೇಳುವಂತಾಗಲು, ಈ ಒಂದು ಭರವಸೆಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ಪಡೆಯದೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲೆಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು, ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮೂಲಕ ಕರ್ತರದ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. कुटुंब समाधान नसताना मोन आमची कुसकाताना सोमिया मागोंक शिक सर्व म्हाका संताना एक सुरो हांव जाताना सोमिया मागोंक शिक ताळणे ताव सांबाळताना चिन्येत अंकर येताना सोमिया मागोंक शिक पिडे ताव पडताना मरणाची भिरांत येताना सोमिया मागोंक शिक मोज्या सोमिया मोज्या धनिया म्हाका तूं मागोंक शिक मोज्या सोमिया मोज्या धनिया म्हाका तूं मागोंक शिक सोमिया मागोंक शिक म्हाका तूं मागोंक शिक म्हाका तूं मागोंक शिक सोमिया मागोंक शिक. शेकी बावरत्या प्रमाणे बरे क्रिस्तांवची जिवन वागी मरण मरण सरकार तुजे सांगता ससना देवा ओगळसूंचे बाग आमकां समेस्तांक फावो कर. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच बदकां बगोच आनी आमकां ताळेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. भाग्यवंत लोरेस मार्तीर आमा पसोत्विराती कर क्रिस्ताच्या बसाने कमी पावसांचे प्रार्थया. ये सर पदवीधरा देवा भाग्यवंत लोरेसान आपल्या वळवळांच्या उज्याचेर सयत वरशें तुवें केलें. आमकां आमच्या अवगुणाची केंड आमी पलवशें कर म्हणून लालेवन मागता क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं. जेजू जावन आसा दैवीक वॉयस आमची पिडा शिडा गुण करचो. जेजूच्या अमोलीक रक्तान आमकां तो नितळ करता. देवाचे उतार आमकां सांगता आल्या पाल्या न्हय बगार ताच्या उतरान आमी बरें जाल्या. ताणें रोग आमचे ताचेर घेतले आनी आमची पिडा ताणें गुण केली. ताच्या कडवळता वाळट्या त्या वावटी जरपेच्या जरीन आमी बरीं जाल्या. ताच्या पवित्र उदकान आमकां सडवण मेळटा. ताच्या पवित्र रक्तान आमकां गुण जावची सकत मेळटा. ताच्या पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन आमकां बरें जावची कुरपाय लाभता.
ह्या पवित्र तळ्यार जायतीं जाणां बरीं जाल्लीं आसात. हें जावन आसा बेतसाइदाचें तळें. ह्या तळ्याक सांत लोरेसाची विशेष तराची कृपा आसा. देवाची काकुळतेची जर ह्या मंडपांत व्हाळता. कशें त्या बेतसाइदाच्या तळ्याक सकत आसले पूण नीज सकत जेजू क्रिस्त तावन आसा. हांगासर आसच्या ह्या सक्रामेंताच्या, हांगासर आसच्या पवित्र कुडीच्या, हांगासर आसच्या देवान विसलेल्या ह्या जाग्यार तावन जीव दिवची सकत, कृपा दिवची, बक्षणेची जर आनी गूण करची सकत व्हाळता. ह्या मंडपांत हांव ह्या पवित्र तळ्यांत हांव सान लोरेस आमचे खातीर मागता. नाना तरांच्या पिडेस्तांक जेजून ह्या जाग्यार बरें केलां, गूण केलां. बरवसो दवरून आयिल्ल्या जाग्यार निराश जावंक सोडूना. आमचे पसोत, पेल्या पसोत, हेरां पसोत, कोण हे विक्षण करता तांचे पसोत, कोणा पसोत आमी मागूंक आयल्या. नाना तरांची विविध तरांची पिडा जेजूच्या आमोलीक रगतान गूण जावं दी. जेजूच्या आमोलीक रगत आमच्या माथ्याच्या केंसांतल्यान पांयाच्या नक्षे पर्यंत वाळोवं दी. आमच्या कुडीचे हर एक भाग, हर एक विश्वे, हर एक रगतान खणा खणान जेजूचे रगत वाळोवं दी. जेजूचे गूण करची सकत आमचे ते मेळोवं दी. कशें त्या रक्तस्रावाच्या स्त्रिये ते गूण करची सकत वाळली गी त्याच प्रमाण आमचे ते वाळोवन आमच्या भावार्था वरवीं आमी बरें जावं. जेजूच्या आंगार पडले बरें जावनात बगर भावार्थ दवरून आयिल्लीं बरीं जालीं. त्याच भावार्थान ह्या जाग्यार आमी आयल्या. आमच्या पसोत, हेरां पसोत, पेल्या पसोत, हर एकल्या पसोत जेजू क्रिस्त आतां गूण करूं दी. सांत लोरेस आमचे पसोत मागोवं दी म्हणून विशेश तरान आमी मागया. सोम्याचे नावे आमचो आधार, ताणे रस्ता सगळी संसार. सोम्या दयन आयक म्हजे मागणे आणि म्हजी बोब तुजे सरशेन पावोन थी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. प्रार्थुयां सर पदवेदर आनी सासन देवा, तुझे गुण करची सकत पिडेस्त कुडेने वतून कोश्टोंच्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुझ्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. पातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर बानपासांतले तांकां सोडय. मोतीचे आनी कुडीचे सर दूख तांचे तोंड पयस कर. तुज्या आगनीत काकुलतीचेर पातयेवन आयल्यांक तांकां तुज्या भक्तां सान लोरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बाजलिकान तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणले दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडलेली ती तुजी साकरांत जेजू क्रिस्ताचे शिकोवणे आनी देखे प्रकार सोलून तुजो मोग आनी बरेपण पासारची खरी भक्तिवंतां जावन जियोंक आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो, तुमचे संरक्षण करूं. आमेन. तुमचे भितर तो रावो, तुमकां सांबाळूं. आमेन. तुमच्या मुखल्यान तो रावो, तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो, तुमकां राखूं. तुमचे वयर आसूं, तुमकां आशिर्वाद दिवं. आमेन. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमा सोमेस्तांचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची निवड. ह्या पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं देवाची कृपा आमकां मेळोवं दी. तुमची पातकां बोगसातना तुमकां बरी भलायकी मेळटली म्हणल्यार त्या उतरां मरिफात सर आमच्या पातकांचे बोगसाणें मेळोवंक आनी देवाच्या कृपेन ह्या पवित्र तेलान मागल्या मरिफात आमच्या बावडतान आमी बरें जावंक. पवित्र आत्म्याची कृपा आनी देणी आनी फळां आमी जोडूंक परत ह्या जाग्यार येवन देवाक करसूंक आमकां फावो जावं दी म्हणून आमी मागया. आमी उबे रावया, समेस्त पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावया. आज्ञा पवित्र आज्ञा दैविक आज्ञा देवोन तो ये आज्ञा पवित्र आज्ञा दैविक आज्ञा देवोन तो ये.
म्हूण हे मुचे तयार आसा काळीज मोचे तयार आसा म्हूण हे मुचे तयार आसा काळजाचें दार उक्तें आसा येण्याक तुज्या राखण आसा काळजाचें दार उक्तें आसा येण्याक तुज्या राखण आसा आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवोन तुये आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवोन तुये आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवोन तुये कुर्पेन तुज्या भरूंक तुये मोगान तुज्या भरूंक तुये कुर्पेन तुज्या भरूंक तुये मोगान तुज्या भरूंक तुये सन्वायेन तुज्या भरूंक तुये देण्या दातारा रावंक तुये सन्वायेन तुज्या भरूंक तुये देण्या दातारा रावंक तुये आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवोन तुये आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवोन तुये आत्म्या दैविक आत्म्या दैविक आत्म्या देवोन तुये पवाड पुरुष लॉरेन्साए नम्मयाची पालकरे क्रिस्तर बाळिन प्रतिरूपवे नमಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ प्रतिरूपवे नमಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ मोगाळ पुता सोवे अंकार मोरी आशीर्वाद आमकां जेसूच्या बोबोळीत कळसा आम्हा सर्वांक देतोचे आशीर्वाद भगवंत लोरेसा आमोस विनंती करू दिवसाचे कृपे आमच्या देवा आमच्या दिसपणांतली बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आमेन.